ताचे बघत हेरकोन आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बघत हेरकोन आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां वाटो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी मोती सोदर्योतो वेची कन्या पुटलोट आपल्या श्रद्धांता बापाक दिता तांकां ओपू पेशेल्या नेटयता आपले रक्मास तांकां आवो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता ताका ओपून पेशेल्या नेटयता आपले रक्मास तांकां तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टाची सुसोम्या संस्थातावन मोगरतेल्या मानताव सायबा तुजो पण करताना मास्कार तू आमचो इश्ट आसना जी ही जातस काबारी नेर्मी आमी बोगूंक तुका प्रोपाकी सर्गारी Zato amso iștea să sta ci isată scabari nirmi ami guguka propagi sargari Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुमार 40 दीस आम्ही हालेलुया गीत गावंक नातिल्ले आनी आतां आमी एक हप्तोभर हे उल्हासाचें गीत आमी गायता निरंतरी गायता आमी कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तो मरणांतलो जिवंत उठला हे वर्तें घडीत ह्या काळार आमी संभ्रमता तो मरणांतलो जैतेवंत जाला ताणें मरणाचेर जैत व्हरता आसतना आमकां सट्टाकी ताच्या जिवंतपणांत ताणें आमकां वांटेली केल्यात भगेली केल्यात आनी देखून हे फेस्त आमी लांब काळ पर्यंत आचरण करता पास्काच्या आयतारा धरलें परवाच्या आयतारा पर्यंत
8 दीस ह्या फेस्ताचो संभ्रम आमी चलयता. तितले मात्र न्ही, वर्सांतले हर एक आयतार एक मिनी पास्काचें फेस्त. हर एक आयतार देवानं 7व्या दिसा विशव घेतलो आनी आमकां सगळ्यांकी साबत विशवाचो दीस ताणें आमकां दिलो. आनी हो नवो साबत विशवाचो दीस जावन आसा पास्काचें फेस्त. जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम सगळे वर्सभर आसच्या खातीर संवसारांत आमी पळयता हर एका आयतारा दिसा रजेचो दीस जावन नम्यारला. विशव घेवंक आनी सांगात आस देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक, ताची आशिर्वादां मागोवंक. देखून ह्या संवसारांतले व्हडले फेस्त इतल्या दिसांनी संभ्रमचें तसलें फेस्त संवसारांत दुसरें खंयचेंय ना. लागीं लागीं 50 आनी 2 दीस आयतार आनी तशेंच ह्या पास्काच्या आठवड्यांत जेजूचें पुना जिवंतपण आमी आचरण करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. ह्या पास्काच्या आठवड्यांत आमी जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण नियाळटा आसतना ताच्या जैताचो महत्व आमी अर्थ करूं आनी तशेंच आमी तें बगूंक जैताचें गीत आसा तें गीत आमी ह्या वेळार गावया अर्थबरीत रितीन आनी अशें जेजूचें जैत आमी बगून नियाळया आनी संभ्रमया. तुमच्या लागीं हो बूक आसा जाल्यार कोंकणी भक्ती गितां तातूंत के सिरीज के हांतलें निमाणें गीत आसा तें आमी आतां गावया. जय क्रिस्ताक, जय क्रिस्ताक हें कंतार सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाचें कंतार तें आमी आतां गावन सोम्याक आमी हरसिया, ताची स्तुती आमी गावया. के 9 पान नंबर 274. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळोख पातकासो निवारला. जय 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 क्रिस्ता. उबा रावया आनी हरसून सोम्याची स्तुती आमी ह्या गिता मुखांतर गावया. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. परत म्हणया. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. कुर्सार
मोरो जीवितीला जय 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 ख्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 ख्रिस्ता कुर्सार मोरो जीवितीला जय 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 ख्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने चाकुवरा काळो पतासो नेवालेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने चाकुवरा काळो पतासो नेवालेल्या जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जय 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 ख्रिस्ता जीवन मोचे नंदन जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जय 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 ख्रिस्ता जीवन मोचे नंदन जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने चाकुवरा काळो पतासो नेवालेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने चाकुवरा काळो पतासो नेवालेल्या जय 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 ख्रिस्ता हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Erga tuka samya, erga tuka samya, mahima tuka samya, stuti tuka samya, aradan tuka samya, mahima tuka samya. Hallelujah, 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 hallelujah. सौम्य जेजू या पास्काच्या काळार आमी आसा पातकासो काळोख निवारण
आमकां तुवें उजवाडाची भुरगीं केल्याय कुर्सार मरोन तुज्या अमोलीक रक्तान आमचे पातकां तुवें धुवन काडल्याय नवें जिवीत तुवें आमकां दिलाय जिवीत आमचें तुका समर्पीत हांव आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत नंदन जावंक आशेत हांव ह्या पास्का काळार सान लोरेन्साक समर्पिल्ल्या ह्या पुण्यक्षेत्रांत सांगात आमी जमल्या तुज्या देखीकाल आपणाचें जिवीत ताणें करचिलें ताका मान करूंक हांगासर जमता आसतना तुका आमी गितां गायता जैताची तुजी स्तुती आमी गायता मान करता सोम्या तुका आमकां सगळ्यांक तुवें देख दिलाय तुज्या वाटेन आमी चलता आसतना आमच्या जिणे पळयणार कुरीस आमकां मेळटात पूण त्या कुर्सा वाटे उपरांत जैती आमकां आसा म्हणून तुवें दाखोवन दिलाय हे वर्तें जैत तुवें आमकां समेजता की तुजेर पातयेनी दवरतल्या पवित्र स्नानांत तुजे ते मरतल्या हर एकल्यांक हें तुवें फावो केलाय सोम्या जेजू तुका आमी नांव व्हरता तुजी स्तुती गायता अर्गां दिता हाल्लेलुया म्हणटा आज आमी हांगासर चलोवचें भक्तीपण आमकां समेजता की तुज्या पुनर्जिवांतपणाचो अनुभव फावो करूं पुनर्जिवांत जाल्ल्या तुका देखिल्ल्या आनी तुजो अनुभव केल्ल्या शिसांक वगत बसूंक जालें ना तांणी वचून धैर्यान तुजें पुनर्जिवांतपण प्रगट केलें तेच परी तुजो अनुभव जोडलेल्या आमी तुजी वळख आसलेल्या आमी वगे बसनासतना तुका साक्ष दिवंक आमच्या उतरांनी तशें करण्यांनी तुका आमी प्रगट करूंक तूं आमकां फावो कर हालेलुया 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 दायकन बस वर्त्या संभ्रमाच्या काळांत आमी आसा वर्सा मदलो भोव पवित्र काळ हो जैताचो काळ देखून हे फेस्त सगळ्या वर्सांत सगळ्या हप्त्यांनी आमी आचरण करता हे फेस्त न्हय आसलें जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसचो ना आमचो भावार्थ निरार्थक जातो सान पावलोन सांगिल्ले प्रमाणे फाटल्या दिसांनी हांवें एक ल्हानशें व्हिडियो पिंतूर पळयलें अमेरिकांतावन सुमार मनशां मस्तू जाणां लागी लागी 4-5 वर्सां आदीं ती आयिल्लीं 150 जाणांच्या की सडीत भाग्यवंत जाग्याक पैणकार तातूंत ह्या जाका आशिल्ले आनी तशेंच भावार्थी लोक सगळ्या एका जाग्यातावन एका जाग्यार ती वेतली जेजून ताचे मिसांव चलयले हर एक जागे जल्मातावन अखेर पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत हर एक जागे तांणी भेट केले एका जाग्याक आयिल्ल्या वेळार तांकां आपण वर्सो गायड तो रावलो आनी म्हणलो हो जागो संवसारांतलो एक विशिश्ट जागो एक विशिश्ट जागो असल्या जागो तसलो जागो दुसरो ना आनी तो जागो आसा जेजूक निकेपिल्लें सेपुल्कर या ताका निकेपिल्लो फोंड आमी सिमिस्त्रीक वता
आनी थंयसर आमच्या वळखीच्या मोगाच्या मनशांक निकेपिल्लो जागो आमी पळयता. एका दोळा फोंड बांदला जाल्यार थंयसर आमी तो फोंड आमी पळयता. आमकां कितें दाखोवन दिता संवसारी दृश्टेन पळोवचें जाल्यार कितें दाखोवन दिता म्हळ्यार असल्या दिसा जल्मल्लो व्यक्ती ह्या वर्सा आनी असल्या दिसा तो मरण पावला ताका हांगासर निकेपिला. हे आमच्या संवसारी दृश्टेन पळयता आसतना आमकां तें फोंड पळयता आसतना दिसता. जावं पुरो सिमिस्त्री गेल्ल्या कडेन ह्या इतर काही जाग्यांक गेल्ल्या कडेन स्मारक बांदल्या जाल्यार तें आमकां पळोवंक मेळटा. संवसारांतल्या एका फोंडा लागीं गेल्यार मात्र एक दुसरोसो संदेश आमकां मेळटा आनी तो जावन आसा जेजूक दवरलेलो फोंड, ताची कूड दवरलेलो जागो अरिमथ्याच्या जुजेन सेपुल्कार. तो फोंड कसलो संदेश दिता गे म्हळ्यार हांगासर ज्या कोणाची निर्जीव कूड दवरलेली गी तो व्यक्ती मरणांतलो जिवंत उठला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे सगळ्या फोंडा कडेन गेल्या काल दाखोवन दिता म्हळ्यार तो व्यक्ती मरण पावला ताका निकेपिला म्हणून. जेजूच्या फोंडा लागीं येता आसतना हो व्हरतो संदेश. ताची कूड हांगासर निर्जीव कूड दवरलेली पूण तो जिवंत जावन भायर आयला. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज संवसाराचेर इतलो लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानतात. 8 बिलियन म्हळ्यार 800 करोड लोक आसा संवसारांत आनी तांचे पैकी 260 करोड लोक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून मानता आनी पाती येता. कित्याक म्हळ्यार तो मरणांतलो जिवंत उठला. आनी अशें करता आसतना ताजेर पातयेन दवरताल्या हर एकल्याकी ताणें तें भाग फावो केला. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, अर्गां जेजू, होगलाप जेजू. हे भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी दिसपडटें सोम्याक आमी अर्गां दिवंक फावो, ताजी स्तुती गावंक फावो, ताका दिन वाचूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत असल्या दिसा जल्मून असल्या दिसा संपना भागार तें जिवीत मुंदर येता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोम्यान मरणाचेर जैत वेला आनी ताजेर बाबर्थ दवरतल्यांक आमकां ताणें मरणा मुखांत जिविताक ताणें आमकां उतरोवन वेला. संवसारांत मस्तू नांवार्थीक राय आसले ते जिवंत आसतना लोक तांकां थोडे फावटी रायाचे सडीत मान दितालो. सडीत म्हळ्यार काय जालें, तांकां देवा बरी करताले केदाळ पर्यंत म्हळ्यार मरता पर्यंत मात्र. मागीर ते राय जिवंत नात, चरित्रां मात्र. असल्या वेळार एकलो व्यक्ती राय जावन आसलो आनी ताणें इतलीं वर्सां कारभार चलयलें, असलीं कामां केलीं, जालें मुग्धलें. चरित्रांत आमी वाचचें. आमच्या काळार लोक थोडे फावटी थोड्या व्यक्तींक पुजा करतात कशें म्हूण सांगल्यार ताणें न्हेसिल्लें बरीत न्हेसचें आनी ताणें केल्लें बरीत करचें तें आमकां पळोवंक मेळटा. हिरो वर्शीप. पूण थोडीं वर्सां मात्र मागीर ते हिरो आसले प्राय जाता, मरतात. मागीर थोड्या वर्सां उपरांत तांचो उडासय उरना. पूण आमचो सोमी जेजू पळया, संवसाराचेर कितलो लोक आज आमच्या सोम्याक म्हजो राय, म्हजो सोडवणदार म्हणून मानतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तांच्या पैकी आमी जावन आसा हांगासर आज इगर्जेन बसुल्लीं. जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून वळखून, तो आमचो राय, तो आमचो सोडवणदार म्हणून वळखून ताच्या शिकवणे प्रमाणे चलची आमी. देखून जेजू तो पास्ट न्ही, तो भूतकाळ न्ही, तो आज आसा, सदांय आसा. तो ताज्या नांवाक मान आनी महिमा. सांग पावलून सांगच्या प्रमाणे हर एक दिंबी सर्गी आनी संवसारी सोम्याच्या मानाक मोडूंक फावो.
गौरव दिवंक फावो. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां पयलो अध्यायी आनी वळू 13 आमकां पळोवंक मेळटा. बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर न तुज्या वैरींक, तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. येत्त पत्रांत पत्राचो बरयणार म्हणटा 5व्या वळींत, दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा? आज बडवे तरे फावटी आमकां तांचेर अपार गौरव आसा. तांकां ह्या संवसाराचे कंत दूख कश्ट आनी नात. तांकां देवा मुखार सदांय ते हर्शीत येत आसात. तांचें एकच काम जावन आसा, देवाक हरसूचें आनी तांतूं संतोश पावचो, देवाची महिमा गावची, तांतूं संतोश पावचो. आज बडवे आनी असल्या आंच्या विशयांत हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा, दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा? तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. अशें कोणाक सांगो ना देवान. ताच्या बदलाक देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देव काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार खंयच्याय दुतांक हो स्थान दिना. ताच्या बदलाक मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन कुर्सार मरून जैत येवन जाल्यार ताज्या पुताक काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. हालेलुया, हालेलुया. आनी तो काल म्हणटा ताज्या उजव्याक बसोवन दुस्मनाचेर पाडाव करूंक ताणें आमच्या सोम्याक पदवी दिल्या. सतमंत मागणें म्हणटा आसतना आमी ह्या मागण्यांत उसारता. तो खंय बसला? देवा बापाच्या जिवंत जेजू खंय बसला? खंय बसोना म्हणून कोणाची जाप ना. उजव्याक देवाक उजवो आनी दावो बाग म्हणून आसा. हे देवाक उजवो आनी दावो हात बावळे म्हणून आसात गी? नात. तशें आसलें जाल्यार देवी मनशां बरीत आसतो. उजवो आनी दावो आसलो जाल्यार, पाट आनी मूक आसलें जाल्यार. देवाक उजवो दावो म्हूण कांय ना, फाटल्यान आनी मुखल्यान म्हूण ना. तो सर्वव्यापी सगळ्यांनी आसा तो देव. मागीर काल्याक आमी सतमंता मागण्या म्हणटा आसतना तो देवा बापाच्या उजव्याक बसला म्हणटा आमी. काल्याक म्हणटा काल्याक म्हूण कोणा वता आमकां शिकयला आमी म्हणटा ल्हानतावन न्ही गे. कालें उजव्याक बसलो म्हळ्यार अर्थ कालें. थोडे मनीस काले आसात काले म्हणटात तांकां दावकुरे. दाव्या हातान बरोवचें, दाव्या हातान खेळचें. चड जावन मनीस खंयच्या हातान उपयोग करतात? उजवो हात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या तकलेंत ते खंयच्या कुशीन स्ट्रॉंग आसा पळय त्या कुशीन आमचो हात तातूंत बळ आसता. आमी चड जावन मनशां कालें करता म्हळ्यार आमचो उजवो हात उपयोग करता. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या उजव्या हातांत बळ चड आसा आनी त्या देखून सडाव जावन कालें करूंक आमी उजवो हात उपयोग करता. उजवो हात म्हळ्यार बळ हाचे संकेत. उजव्याक बसचें म्हूण सांगल्यार मान आसो जागो. आमकां जर तर कोणी ताच्या उजव्याक बसयता म्हळ्यार मान आसो जागो. दाव्याक म्हूण सांगल्यार अस्कत जागो. आतां तुमी आसा काय तोंदर नाका, तेणें पळोवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार जागे आसल्या प्रमाणे आमी बसचें. अर्थ सांगचो हांवें. उजव्याक बसले म्हळ्यार मान आसो जागो. देवा बापाच्या उजव्याक बसला म्हळ्यार काल्या अर्थीक म्हळ्यार पदवेचो जागो, सक्तेचो जागो, गौरवाचो जागो देवान ताच्या पुताक दिला. कित्याक म्हळ्यार ताचे तितले कश्ट सोंसलेलो व्यक्ती दुसरो ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोण कितले सड्ड कश्ट सोंसता देवा खातीर मनशां आनी सोम्या खातीर तांकां चड मान. देखून सोम्या तितलो कश्ट भोगलो व्यक्ती ह्या संवसारांत दुसरो ना. देखून देवान मनशां आनी देवदूतां प्रास वर्ते स्थान ताच्या पुता फावो केला. उजव्याक ताका बसयला, जट्टी करूं, नीत करूं. कोणाची? सक्कड मनशांची, आमची सक्कडाची काले नीत करूं. आमी ह्या संवसारांत बरें केलां की वायट केलां ताची नीत करूं. देवान तो अधिकार ताच्या पुताक दिला. आमी आनी एक गीत गावया. उबे राव. नमो नमो जेजू क्रिस्ता.
सोम्याच्या नावाक ह्या काळार कितली गितां गायल्यार ती उणींत कित्याक म्हळ्यार सारकी देवदूत निरंतर कळनासतना देवाची स्तुती करतात, सोम्याक गितां गायतात, मान करतात. देखून आमी ह्या काळार सगळे वर्स आमी करता, पूण ह्या काळार चड रितीन सोम्याची स्तुती आमी करया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या खातीर ताणें कश्ट सोंसल्यात आनी आमकां ताणें जिवीत दिलां मरणा उपरांत. असलो बूक तुमच्या कडेन आसा की ना गोत्तून, एखादो आसा जाल्यार तातूंत गीत नंबर 10. सोम्याची स्तुती करया. बुकान 8 नमो नमो जेजू क्रिस्ता. 19 पेज. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, कोंड्यारू पार्ली पोडासच्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, कोंड्यारू पार्ली पोडासच्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो आयला. रावला सांगात आमी म्हणया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. देव कोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. देव कोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. येऊन तू आमचे कान जाता. उंड्या वायनार येऊन तू आमचे कान जाता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू पार्ली पोडासच्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक म्हळ्यार आमकां समेस्तांगे ताणें सांगलेल्या ओपारींत एका शेळये खातीर गवळी सोदून वेता. ती एक शेळी आमी सगळ्यां जावन आसा, सुकोवन पडलेल्यो शेळयो. देवाच्या कुशेक अविधेय जावन आमची सगळी सोड कर्ण ताचे तावन पयस गेल्ली मनशां आमी सगळ्यां आनी आमकां सोदून सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो. तो आमकां सोदून आयलो. देव कोण लिपोवन ह्या उंड्याच्या रुपार तो आमकां हांगासर हजर आसा. आनी हर एक पावटी उंड्या वायनाच्या मुखांतर सक्रामेंता मुखांतर काण जावन येवन आमकां ताच्या देवपणांत वांटो दिता. आमकां तो देव करता. तसलो सोमी ह्या सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें आसा. केदें वर तें बाग आमच्या मनशांचे देवाच्या देवपणांत वांटेली जावचे तें बाग सोम्यान आमकां दिलां. आमी हांगासर आज आयल्या हर एका ब्रेस्तारा बरी जिणयेचें सूख दूख सोम्या लागीं सांगूंक आनी आमच्या दुखांत आनी
सोलवणेत ताची बुजवण आमकां मागोवन आमी आयल्या कशें जेजू लाजर मार्ता आनी मरियेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मरी जेजूच्या पांया तळां बसोवन ताका आयकतली तशें आमी हांगासर आयल्या आवाज सोम्याक आयकूंक आमी जें कितें उलयता तें तो आयकता तो कितें आमच्या लागीं उलयता तें आमी आयकूंक आसा देखून जिणयेचें सूख दूख आमचें हें गीत आमी गायता आसतना दुसरें चरणां ताजे लागीं आमी उसारया आमचें कितें सोलवणी आसा दूख आसा बेजाराय आसा गंत आसा ती सगळी आमी सोम्या लागीं उलोवया कशें जेजू मरियेक आयकतालो तशें आमकांय तो आयकता जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या सांगाता म्हणया जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे कान बुसवून आशीव हांगा रावल्या तुजे कान बुसवून आशीव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्या रुपारली पोणाच्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा जेजू ताबोर कुड्यार सोडून गेलो थंय वता आसतना ताणें ताच्या शिसांक पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपोवन व्हेलें जेजू त्या कुड्यार रुपांतर जालो मोइजे आनी एलिया ते दोगी थंयसर सांगता आसले जेजू सांगता ताचे मुखले मिसांव त्या विशयांत नियाळ नासलें आनी असल्या संदर्भाचेर शिसांक जेम आयिल्ली तांणी तांचे दोळे उक्ते करून पळयता आसतना तांणी पळयलें जेजू रुपांतर जालो सुर्या बरी तो प्रकाश जालो ताचे वस्तूर थलथलतले ताच्या मुखा मळ परजळतले आनी असल्या वेळार पेद्रू कितली खुशी भोगली की आमी हांगाच रावया म्हणलो कित्याक म्हळ्यार सकला म्हण सांगल्यार सकला संवसारांत मनशाचें जिवीत तातूंत कोटसाण आसा तातूंत दूख आसा तातूंत सोलवणी आसा तातूंत बेजाराय आसा तातूंत कंत आसा अस्कत काय भोगता आनी ताच्या बदलाक सर्गीचें राज कितलें बरें ह्या ताबोर कुड्यार हांगात आसल्यार कितलें बरें पेद्रूक भोगलें आज तो ताबोर कुडो हांगासर पोजावन आसा जेजू आमच्या मदें करता हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार हजर आसा ताच्या लागीं कसोसो वेळ हर एक घडी हर एक मिनूट तें सगळें तें धादोसकायचें तें बुजवणेचें तें आमकां संतोश दिता समाधान दिता ह्या संवसारांत आमचें कंत दूख आमी उलयता आसतना आमकां मनशां आयकतात आमकां तरेपोटी तें बुजयतात पूण तीं उतरां तीं इतलीं बुजवण दिवंक शकनात जेजून आमकां दिवच्या बुजवणे बरी देखून हांगासर आमी आमची कोणसाण जिणयेची कितें बेजाराय आसा कंत आसा आनी ताच्या मागीर जडाय आसा मतीची ती सगळी सोम्याच्या पांया तळ दवरता आसतना तो ताज्या आशिर्वादान आमकां भरता आनी ह्या वरवीं सोम्याची गोडसाण आमी साकोवंक शकता पेद्रू जाकोब आनी जुवांव साकले बरी आमी संतोश जाता सोम्याच्या आशिर्वादान भरता लागीं सरता सोम्या सकता तुजी गोडसाण लागीं सरता सोम्या सकता तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरता जिणे गोडसाण
तुझे संगी रावण विसातांची नेकोसा संतोष सातावा आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष सातावा आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या मोभीत स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पोवी स्पर्श नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्यार पारली पोनास्चा नमो नमो सोडवणारा सक्रामेता तामकारकचा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता ओंड्यारू पारली पोनास्चा नमो नमो सोडवणारा सक्रामेता तामकारकचा Alleluia, Alleluia, praise to Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. या गीतांत आम्ही तिसऱ्या चरणांत ते अकरेची पंक्त आम्ही गायली साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान खरेंच आम्ही सोम्याला घेत असताना तो आमकां ताज्या आशिर्वादाने भरता ताज्या दैवीक स्पर्शान आमकां भरता आमी कितें सांगल्यार तो आयकता आनी ताच्या योजना प्रमाणे आमच्या जिणेंतले कश्ट तो हळू करता आमी मागले तो आमकां दिता तक्षणा थोड्यांक आनी थोड्यांक हेर वेळार पूण दिता खंडीत आमकां कितें सूक्त आसा आमकां कितें गरज आसा आमकां कितें बरें आसा देव खंडीत जावन आमकां दिता फावो करता आमी कितें करूंक जाय आमी ताका साक्ष जावंक जाय कशें आमी साक्ष जावेत आमी वडोल गायलेलें गीत आसा पास्काचें गीत जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जीवन म्हजें समर्पिता आनी ह्या वरवीं जीवन म्हजें नंदन जावंक अपेक्षीत हांव आमी साक्ष जावचें म्हूण सांगल्यार आमचें जिवीत सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पण दिवचें बशा आमचें जिवीत आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचें आमच्या जिणेंत जें कितें आमी करता जें कितें आमी उलयता आमची चिंतना आनी ताजी आमची साल हें सगळें आमी सोम्या खातीर करचें कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या नांवान जियेता आमी ताच्या नांवान जियेता एक फावटी एकल्या मनशाक राया मुखार धरून हाडलो खंय आनी ताका म्हळें हो मनीस मस्त वायट करता आनी रायान ताका विचारलें तुजें नांव कालें तो म्हणलो म्हजें नांव अलेक्झांडर रायाचें नांव अलेक्झांडर ताका त्या रायान ताका म्हळें एकत तुजें नांव बदली नातल्यार तुजी जिणी बदली म्हणून म्हजें नांव दवर न्हू तुवें खोटेपण करचें सारकें न्ही वायट करचें सारकें न्ही आमचो राय सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या नांवान आमी सट्टांनी जियोवचें आमकां कशें लोक वळखतात क्रिस्तांव थोडे फावटी खंय गेल्ल्या कडेन आमकां जर तर उलोवंक जाय जाल्यार आमी वळख करूंक आशेताव जाल्यार काल विचारता आमी तूं क्रिस्तांव गी म्हूण विचारता त्या नांवान आमी एकामेका वळखोवचें आमकां लोक वळखता तशें आमकां
आणि तातूंत देखून जेजूच्या नांवान आमी जिवोवचे जाल्यार आमी ताणें केल्ले बरीत करूंक जाय, प्रयत्न करूंक जाय. ताचें नांव काण घेवन आमी उलटें केल्यार जायना, विरोध सक्सेस जाता आमी. लोक आसतात देखून लोकांनी आमच्या सोम्या जेजूक हासचे बरी आमच्या जिवितांनी उतरां जाय नये. ताच्या बदलाक आमचें जिवीत प्रेरण जायचें हेरांक. पळय आसो देव कुर्सार मेल्लो आनी जैते वंश जाल्लो ही ताची परजा. दक्षिण कोरियांत क्रिस्तांवांक म्हळ्यार जेजूचेर फातेन दवरतल्या लोकांक कशें वळखतात म्हळ्यार पीपल ऑफ रेजरेक्शन, पीपल ऑफ रेजरेक्शन म्हूण सांगल्यार हे पुनर्जिवंतपणाचे लोक जावन आसात. तशें आमकां वळखचें, लोकांनी आमकां वळखचें कशें म्हळ्यार पुनर्जिवंतपणाचो लोक म्हूण आमकां वळखचें. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी मरणांत तो जिवंत उठला, आमकां तशें वळखचें मनशान. आमी साक्ष जायचें, तें आमचें मिसांव, तें आमचें आपोवणें. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र आमी थंयसर पळयल्यार कोणा लागीं आसा पळय, भोव आपुरबायचीं उतरां आसात थंय. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 ओळ 15. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 ओळ 15. कोणी वाचता गे? कोणा लागीं ना जाव. तातूंत कितें आसा म्हूण सांगल्यार तस्सो प्रतिरूप क्रिस्ताचे व्यक्तीक आनी तसो वावर, तसो प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम क्षणीत सर्व रचनामध्ये. तो ह्या संवसारांत आयिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त, तो प्रतिरूप कोणाचें? अदृश्य देवा बापाचें. आमी देवाक आमच्या दोळ्यांनी, संवसारी दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकना. पूण देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तो प्रतिरूप जाला सर्गी बापाचें. देखून पळया ताचेर पातयेन दवरतले आमकां जेजून कसलें भाग फावो केला, देवान कसलें भाग आमकां फावो केला. आमकां दोळ्यां दिसनातलो देव ताचे थंय आमकां दिश्टी पडला. देखून इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. ताच्या काळार जियेल्या मनशांनी ताका आपडलें, ताचें उतर आयकलें, ताचे लागीं ते उलयले आनी ताणें हेरांक आपडलें. आमकां ते भाग थंय नातले म्हणून आमी बेजार पावचे नाका. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आसले सक्कडी मनीस जेजूक तांणी स्विकार करूं ना, थोड्यांनी विरोधी केल्लें. कोणा गोतो आमी आसलें काल करता म्हणून थंय गोतून आमकां. देखून आमचे भाग आमी आतां आसा. जेजूचें मरण आनी जिवंतपण आमकां कळीत आसा. ते देखून आमी त्या जेजू विरोध जमलेल्या लोकां बरी आमी जायना. मागीर दुसरें 16वें वाक्य काल म्हणटा पळय, ताचे ते सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनासली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्वां, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. ताचे थंय आमी जुवांवन बरले सुवार्थ वाचल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. ते जुवांवचें देवशास्त्र वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, तो शब्द देवा सवय आसलो आनी तो शब्द मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. आमी हांगासर कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलोचें देवशास्त्र पळयता तशेंच आसा तें. आनी तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा काल म्हण जाल्यार ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातलेली सर्व रचना. दिसतली रचना आमी सकता ह्या संवसारांत. काल आमकां परत दिसता पळय तें देवान रचलेलें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. दिसनातलेली रचना आसा हे, दिसनातलेली रचना आसा हे, आसा गी दिसनातलेली रचना आसा गी ना? खंयची खंयची दिसनातलेली रचना? हा, जें कितें रचलें आसा तें आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा, आपडूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा तें न्ही गे. आतां दिसनातलेली रचना म्हळ्यार काय तें?
काले आम्ही हांगा आसा कारपळोन आतां तुरो खंय वचून अमेरिका वचून आमी ऑस्ट्रेलिया वचून आमकां दिसना पूण थंय आसल्यार दिसता ते न्ही संवसारा भितरले न्ही संवसारा भायर कालें आसा देवान रचिल्लें एंजल्स आंजे बडवे आसा देवान रचलेले न्ही ते देखून सक्कडी दिसचे आनी दिसनातलें कितें आसा पळय तें सक्कडी देवान रचिल्लें आनी तें कोणा मुखांत रचिल्लें ताच्या एकल्याच पुता मारिफात तें रचिल्लें जावन आसा आतां आमकां आपोवणें कालें म्हूण सांगल्यार जेजूचे जिवांतपण कळलेलें आमकां सक्टांगी मिसांव कालें म्हूण सांगल्यार आमी ताका साक्ष जावचें कशें साक्ष जावचें आमचें जिवीत ताका समर्पूचें ताच्या खातीर आमी जियोवचें हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा रचलेलें दिसचें आनी दिसनातलेलें सक्कडी तें देवान रचलां आनी ताजे उपरांत सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं आनी ताजे उपरांत सर रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात ताच्या तस्सो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळ जिवंत सल्ल्यांचे हांवें हे देवाचें उतर काडलें आज काल गे म्हळ्यार हे बरयल्लो व्यक्ती कोण गे म्हणून कोलोसेकारां बरयल्लो पत्र कोणें बरयलें सा पावलून बरयलें पत्र आतां तो काल्या खातीर बरयता आनी कालें सांगूंक अपेक्षीत आसा म्हण तें भोव गरजेचें आमकां तो कालें म्हणटा म्हळ्यार पळया सर्व सिंहासनां म्हळ्यार जायतीं राज्यां आसात तातूंत राय आसात आनी ताजे उपरांत स्वामित्वां म्हळ्यार कालें म्हणटा सांगल्यार अधिकार डॉमिनियन आनी ताजे उपरांत प्रभुत्व राजकारभार हे सगळें हे सक्कडी ह्या सक्टां भितर व्हड पदवी कोणाची गी म्हणून सांग पावलो सांगता सांग पावलोच्या काळार क्रिस्तांवांक दग दिताले मस्त मनीस मस्त जाणांक दग दिताले कोण दग दितालो रोमाचो चक्रवर्ती काल्या खातीर दग दितालो काल्याक म्हळ्यार हे मनीस क्रिस्तांव कोणाक वायट करनात पूण ताका भिरांत दिसचे तसली संगत ताका पळोवंक मेळ्ळी काले म्हूण सांगल्यार ह्या मनशांक राय कोण गे म्हणून ह्या मनशांक राय कोण हे मनीस कोणाक वायट करनात चोरिनात जीवशी मारिनात अन्याय करिनात फोटी मारिनात कांय करनात पूण जाल्यार चक्रवर्तीक भिरांत दिसताली काल्याची भिरांत तांकां कोण राय कोण क्रिस्तांवांक राय कोण जेजू क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त हे मनीस कोणाकी काल्या करनात कोणाचेर बलात्कार करनात अधिकार चलनात वायट करनात पूण जाल्यार रायाक भिरांत दिसतली काल्याक म्हळ्यार हांचो राय आपूण न्ही बगार जेजू हांचो राय देखून रायाक चक्रवर्ती भिरांत दिसतली कित्याक म्हळ्यार आतां हे इल्ले जाण आसात अस्कत आसात हे खंय फुडें हे चड जातीत जाल्यार बहुसंख्यान म्हजें राजवट उसळटा आनी ताज्या मागीर म्हज्या रायपणाक काल आसा रायपणाक आपाय आसा आनी त्या देखून रायान सगळ्या क्रिस्तांवांक तांकां बेश्टावचें आसलें कशें बेश्टावचें म्हळ्यार तांकां दर मारचें तरावळ नमण्याची चित्रहिंसा तांकां दिवची काल्या खातीर थोड्यांक तालवारीन मारचें थोड्यांक सिंहांक दिवचें थोड्यांक हुलपावचें कालें पर म्हणना नमणेचे चित्रहिंसा दिवचें पळयल्ल्या कोण्णेय धैर्य काण घेवन वचो कालें करूंक क्रिस्तांव जावं त्या देखून ह्या चक्रवर्तीन कालें करता म्हळ्यार क्रिस्तांवांक पर्सिक्युशन मस्त रितीचे चित्रहिंसा दिवचे आसले बेज तांणी क्रिस्तांव जावन वचो म्हणून आनी असल्या वेळार सांग पावलू हें पत्र बरयता आनी त्या पत्रांत तो कालो म्हणटा की म्हूण सांगल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त ताची पदवी ह्या संवसारांतली कितें सकड सिंहासन आसात राय आसात आनी ताज्या उपरांत स्वामित्व डॉमिनियन अधिकार प्रभुत्व त्या सक्टा प्रास सोम्याची पदवी वर्ती जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तो मरणांतावन जिवंत जाला हालेलुया 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 तो भियोना
सांग पावलं हें बरयता आसतना भियोना ताच्या बदलाक ताणें धैर्यान बरयलें कोण सगळीं हें पत्र वाचतात गी तांकां सगळ्यांक हो संदेश दिवच्या खातीर सांग पावलून हें बरयलें कारण म्हळ्यार जेजू आमचो राय ताणें ताच्या मरणा मुखांतर आमचे पातकां धुवन काडल्यात आनी तितले मात्र न्ही ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर तो मरणाचेर जैत्यवंत जाला आनी त्या जैतान आमकां सगळ्यांक ताणें वांटो दिला वेळ आसतना बरें करून वाचा कितलें अर्थभरीत देवाचें उतर हांगासर आसा आमी केदाळाय कोणाकी भियेचें म्हणना आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे सोम्य जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमकां कश्ट आयल्यारी मरण आयल्यारी आमी जैत्यवंत मनशां आमी लोक पुनर्जिवंतपणाचो मरनाचो न्ही आमी पुनर्जिवंतपणाचो लोक ते देखून आमी धैर्यान जिवंक जाय हें सांग पावलो आमकां सांगता आनी एकांतर आमी गावया जेजून आमकां सुटका दिल्या ह्या पास्काच्या काळार परत हे फावटी जेजून आमकां सुटका दिल्ली नियाळ्या आनी एकांतर गायता आसतना जेजून आमची सोडवण केल्लें तें असर्ये आमी बगया आनी त्या जिवंतपणांत आमकांय वांटो आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवया कंतार 77 ह्या पुस्तकांत पान संको 52 52 पेज जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया Alleluia amen Alleluia Alleluia amen Alleluia oh Alleluia amen Alleluia Alleluia amen Alleluia ताळयो पेटया जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया Alleluia Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक महिमा दिवया Alleluia gabuno संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया जेजून आमकां सैतला बैला आज जेजून आमकां सैतला बैला जेजून आमकां सैतला बैला आज जेजून आमकां सैतला बैला
హల్లెలూయా గావును సంతోషాన తాళియో పెట్టు చేసుకామి మహిమా దివ్య హల్లెలూయా గావును సంతోషాన తాళియో పెట్టు చేసుకామి మహిమా దివ్య जेजून तोंडार हांसोतिल्या आमकां जेजून तोंडार हांसोतिल्या जेजून तोंडार हांसोतिल्या आज जेजून तोंडार हांसोतिल्या हल्लेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया హల్లెలూయా గావును సంతోషాన తాళియో పెట్టు యేసుకు ఆమె మహిమా దివ్య హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 주연 소명자라야 할렐루야 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 बस प्रस्तुत म्हणा आता पवित्र सभा उल्हासांत आसा या दुखांत आसा पवित्र सभा संतोषांत उल्हासांत आसा की या दुखांत आसा की म्हणचे कालांत आसा दुखांत आसा कित्याक पाप साहेब सरला देखून पण पाप साहेबान अंतरच्या आधी मास्टर ऑफ सेरेमनीज एकलो आर्चीबिशप साहेब ताणें ताका सांगिल्लें कालेन म्हूण सांगल्यार पास्काच्या काळार प्रत्येक जावन ह्या हप्त्यांत जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण आपलें ताजो संभ्रम उणो जावन वचो म्हणून ताजो संभ्रम उणो जावन वचो म्हणून देखून ह्या पास्काच्या काळार बापसाहेब अंतरला शोकाचाराने परगट केला पूण ते खंयच्याय रितीन जेजूचें जिवंतपण आचरण करचें आपलें ताका बाधक जायना उणें जावन वचो बापसाहेब अंतरला ताचो अर्थ आमी ह्या पास्काच्या काळांत शिकोवंक आसा अर्थ करूंक आसा देखून बापसाहेबाचें मरण पवित्र सभेक आमचो फुडारी मुखेली ना म्हणून बगता तरी पूण जेजूचें जिवंतपण तें सगळ्या परस वर्तें जावन आसा ह्या संवसाराचेर आमी दिश्ट गेल्यार आमकां चड उणें एक 50 तावन 60,000 क्रिस्तांव पंगड आमकां पळोवंक मेळटा 50 तावन 60,000 क्रिस्तांव पंगड आमकां पळोवंक मेळटा म्हण सांगल्यार कशें अर्थ करचें म्हळ्यार आमी कातोलीक पवित्र सभा इल्ले दिशेन गेल्यार आमकां आनी एक इगर्ज थंय पळोवंक मेळटा CSI मागीर आनी खंयच्या कडेन गेल्यार मागीर हेर कोणांनी हेर कोणेगी सोलोवचें प्रार्थना मंदिरां मेळटात क्रिस्तांवची अशें संवसाराचेर कितले आसात 50,000 की चडीत पंगड आसात हे सकड जेजून रचलेले न्ही ह्या मनशां कडेन म्हण सांगल्यार ह्या सभां कडेन विचारल्यार तुमचो स्थापक कोण म्हूण विचारल्यार ते कालें जाप दिवंक पुरो कालें म्हळ्यार थोडे म्हणटले आमच्या पवित्र सभेचो स्थापक कोण म्हळ्यार मार्टीन लुथर प्रोटेस्टंट म्हणटाले ताज्या मागीर आनी एकल्या पंगडा कडेन विचारल्यार तुमचो स्थापक कोण
ते म्हणून आसात जॉन वायक्लिफ आनी ताज्या परत आनी एक लाडी आसा ते म्हणटात आमचो स्थापक कॅल्विन. मागीर आनी एका पंगडा कडेन विचारला ते म्हणटात झ्विंगली. अशे वेगवेगळे पंगड विचारला ते म्हणटात आमी ह्या मेळाचे ह्या पंगडाचे मनीस, आमी बिल्ली ग्रामाच्या पंगडाचे, अशे वेगवेगळे जापी दितात. आनी हे सगळे मनीस जावं पुरो मार्टिन लुथर, वायक्लिफ, झ्विंगली, या कॅल्विन आनी हे सगळे मनीस बिल्ली ग्राम ते कोण? ते मनीस. ते कोण ते मनीस. तांच्या सभेचे स्थापक कोण गे म्हणून सांगल्यार मनीस. तुमच्या कडेन विचारल्यार तुमच्या सभेचो या म्हज्या सभेचो कॅथोलीक पवित्र सभेचो स्थापक कोण म्हणून विचारला काले जाप दिता तुमी? कोणाकी गोत्तो ना. जेजू कशें घालता जेजू म्हणून? हे बारे बियान सांगिल्लें बरी जालें, भिरांतीन सांगिल्लें बरी जालें. दुबाव आसून डावट आसून मागीर घट्ट सांगायचें आसलें न्ही. आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेचो स्थापक कोण? 4 जाणांक मात्र, उरल्यांक कशें कळटा? जेजू म्हणून कशें कळटा? कशें कळटा? देखून पाप साहेब अंतरला, पापा फ्रांसीस न्ही तो कितल्याने पाप साहेब पवित्र सभेन ताजे नंबर कितले? 266. 266. देखून आमी ताचे पयले पळयला आमकां कोण पळोवंक मेळटा म्हळ्यार पाप साहेब बेनेडिक्ट. ताचे पयले पळोवंक गेल्यार कोण मेळटा? पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो. ताचे पयले पळोवंक गेल्यार कोण मेळटा? पाप साहेब जुआंव पावलो पयलो. ताचे पयले पळोवंक गेल्यार कोण मेळटा? पाप साहेब पावलो सवो. ताचे पयले पळयल्यार कोण मेळटा? जुआंव 23वो. ताचे पयले पळयल्यार कोण मेळटा? पियूस 12वो. अशें आमी पळयत गेल्यार 260 पयलें गेल्यार अशें फाटी 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 गेल्यार कोण मेळटा पळोवंक? सान पेद्रू मेळटा आमकां. देखून सान पेद्रूक कोणें पवित्र सभेचो मस्तक म्हणून स्थापलेलो? जेजून. देखून कॅथोलीक पवित्र सभा स्थापन केल्ली कोणें? हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून हेर सगळे सभांक आमी विचारल्यार तुमचो स्थापक कोण गे म्हळ्यार ते म्हणटात काले म्हणून सांगल्यार ही नांवां सांगतात ते सगळे मनीस, ते सगळे मनीस. पूण आमच्या पवित्र सभेचो स्थापक कोण म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजून पेद्रूक कालें केलें म्हणून सांगल्यार तूं सिमांव पेद्रू तूं तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. आमी पळया मातेवान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 16 वळू 17 तावन 19 पर्यंत. मातेवान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 16 वळू 17 तावन 19 पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर. कोण वाचता? लॉरेन्स तू माईकार वाचल्यार सगळ्यांक आयकता पळय तुवें काले वाचता म्हणून. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू
म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. थंय तूं थंयत बसू मागीर वाचूंक आसा. जेजू आनी ताचे शिस एका जाग्याक आयले. त्या जाग्याचें नांव सेजारेया फिलिप्पी म्हणून अर्थ. हें नांव कित्याक म्हणून सांगल्यार जुदेवांनी रोमाच्या चक्रवर्तीक सीझर फिलिप हाका खुशी करचे खातीर तांणी काय केलें म्हणून सांगल्यार हो इतलो गांव त्या चक्रवर्तीक समर्पूण दिलो. चक्रवर्तीक खुशी करचे खातीर. थोड्या वर्सां आदीं अमेरिकाचे काल म्हणून सांगल्यार एम्बेसी ती जेरुजालेमाक ट्रान्सफर केली. देखून तांणी उपकारी मनान कालें केलें म्हणून सांगल्यार एक जागो ताचें नांव तांणी कालें दिलें म्हळ्यार ट्रंप म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांणी अमेरिकाच्यांनी तांची काले राजदूत ह्या एम्बेसी तांणी जेरुजालेमाक व्हेली आनी ताच्या मानाक तांणी कालें केलें म्हणून सांगल्यार ट्रंप टावन म्हणून नांव दिलें. तशें ह्या जुदेवांनी कालें केलें म्हळ्यार एका जाग्याक सेजारेया फिलिप्पी म्हूण नांव दिलें. आनी असल्या जाग्याक जेजू ताच्या शिसा सांगात आयिल्ल्या वेळार तांणी विचारलें, तुमी आतां वस्तू जाणांक पुरो मेळ्ळ्यात न्ही, म्हज्या विशयांत कालें म्हणटात म्हणून ताणें विचारलें जेजून शिसा लागीं. ते म्हणाले अळे तरावळ म्हणचे मनीस तरावळ जापी दितात एक एकलेके न्हू म्हणचे. एलिया म्हणटात तुका आनी थोडे स्नानदातार जुवो म्हणटात मागीर थोडे जेरेमिया म्हणटात नमणे नमणेची नांवां दितात. आतां जेजून विचारलें तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी त्या वेळार पेद्रून ताका जाप दिली. कालें म्हळ्यार तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी अशें म्हणटा आसतना जेजू पेद्रूच्या कुशीन गोवन म्हणटा, सिमांव सिमांव ही जाप तुवें दिली न्ही, तुज्या मनशासायमा वरवीं दिल्ली न्ही, ही कोणा वरवीं तुका जाप फावो जालें म्हळ्यार सर्गीच्या म्हज्या बापान तुका कळीत केली. आनी आतां जेजू कालें म्हणटा म्हूण सांगल्यार सिमांव पेद्रू तूं हाचे उपरांत म्हळ्यार खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे ह्या धर्मसभेचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. पाताळाचे दारवटे म्हळ्यार कालें हें कोण ह्या सैतानाची पदवी जैत व्हरूंक शकचे ना. आतां जेजून ताचे शिसा लागीं सावाल विचारलें पळय थंयत लागीं एक गुंड बांय आसली. कोणी जर तर भाग्यवंत जाग्याक गेल्यार आनी अशें जाल्यार जाग्याक गेल्यार थंयसर गायड आमकां सांगतात. आतां ते तितले गुंड ना. देखून ते कितले गुंड आसले म्हूण सांगल्यार त्या मनशांनी तोवळच्या कालें केलें म्हळ्यार दोरी देंवन पळयली फातर बांदून. थोडे पटी बांयत उदक कितलें उरलां म्हणून आमी कालें करता. एका दोरयेक फातर बांदून देंवयल्यार कळटा कितलें उदक आसा गी म्हणून बांयत. तशें तोवळच्या मनशांनी कालें केलें म्हूण सांगल्यार ही बांय कितली गुंड आसा म्हूण पळयता आसतना फातर देंवन तांकां तळ मेळना. देखून ते म्हणले कालें म्हूण सांगल्यार हें पाताळा म्हणून म्हळ्यार हांगा तळ मेळना. नेदरवर्ल्ड म्हूण सांगल्यार सकयल काना आसा पाताळा. पाताळा म्हळ्यार वायट सकत वस्ती करचो जागो. देखून जेजू कालें म्हणटा म्हळ्यार पेद्रू कडप तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळ पळय हांगा लागीं आसा न्ही तळ मेळना तो जागो आसा पळय वायट सक्तेचो जागो. ती वायट सकत कसली ह्या धर्मसभेचेर जैत व्हरूंक शकची ना म्हूण सांगून जेजू पेद्रूक सांगता. ते आमकां पळोवंक मेळटा. मुखार वाचकी. हांव तुका सर्गींचे राजाच्यो साव्य दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. एक जेजून पेद्रूक आश्वासन दिलें कालें म्हूण सांगल्यार तूं कडप तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आनी तक्षणांत जेजून आनी एक आश्वासन दिलें बसवणी दिली. ती कली म्हूण सांगल्यार हांव तुका कालें दितलो सर्गीच्या राजाचे साव्य दितलो आनी जें कितें तूं संवसारांत सोडयताय तें सोडोवन आसतलें सर्गीच्या राजांत आनी जें कितें हांगासर तूं कालें करताय कालें आसा बांदतलोय तें सर्गी बांदून आसतलें. ती पदवी जेजून कोणाक दिली? पेद्रूक दिली. पेद्रूक दिली. तो वळच्या काळार व्हडलीं व्हडलीं शारां ताका एक बागेल आसतालीं भितर वचूंक आनी
त्या बागलाची सावी राखवल्याकडे आसताली व्हडली सावी ताणे लोक सक्कडी भितर गेला म्हणून बंद केलें जाल्यार मागीर कोणाक भायर येवंक जायनातलें ताचे भितर सक्कडी आसतालें तांकां शहरा भितर व्हडलें थोडे फावटी आमी उत्तरा भारता गेल्यार आमकां तसले सक्टान लोकांनी सांगात रावचे तले पळोवंक मेळटात अशें तांच्या गांवांत हें आसलें एक सावी दार बंद केलें जालें मागीर भायर येवंक ना सकाळीं ताणें उक्तें केल्या उपरांत मात्र येता देखून जेजू पेद्रूक म्हणटा हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दिता जें कितें संवसारांत तूं बांदून दवरताय तें सर्गीच्या राजांत ती बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारांत तूं सोडयताय तें सर्गीच्या राजांत ती सोडयलेलें जातलें ह्या मुखांतर जेजू पेद्रूक कसली एक विचित्र पदवी दिता कळली ती कालें बांदच्यांनी सोडोवचें म्हळ्यार कालें बांदच्यांनी सोडोवचें कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षना अशें उरतली देखून जेजून ही वर्ती पदवी कोणाक दिली म्हूण सांगल्यार पेद्रूक आनी ताका एकल्याक मात्र ताच्या सांगात्यांक आनी ताच्या उपरांत कोण सक्कडी तांच्या जाग्यार येतात तांकां सगळ्यांक दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा देखून आमच्या भोंवतणी 50,000 जावं पुरो 60,000 जावं पुरो क्रिस्तांव पंगड आसात तांच्या सक्कडी स्थापक कोण गे म्हूण सांगल्यार आमचे बरीत आसले मनीस पूण कातोलीक पवित्र सभेची बुन्याद खंय आसा म्हळ्यार जेजू थंय आसा हालेलुया 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 आमी ಎಂತ देवाचें उतर मुखार वाचून येता आसतना जेजू ताच्या कश्ट मरणा विशयांत उलयता आनी तो वळू पेद्रू काल्या म्हणटा म्हूण सांगल्यार ताका बेदिसता जेजू कश्ट मरण सोसूंक आसा म्हूण देखून तो म्हणटा इल्लेशें इशिना पळय तितकेशें खुशीन आनी तो म्हणटा हें परत तुका नाका म्हणून आनी जेजू पेद्रूक एक उतर सांगता कालें म्हणून म्हज्या सरशिलो पयस सर सैताना म्हणून देखून मस्त जण हेर पंगडांचे कालें म्हणटा ती म्हूण सांगल्यार पेद्रू तुमचो पयलो पाप साहेब न्हय देखून जेजून ताका कालें म्हळें सैतान म्हळें देखून तुमचो पयलोसो पाप साहेब सैतान कशें ताणें सावी काडून उपयोग करची तांकां तितल्यान गोत्तू मागीर वाचूं नाय म्हणून वाचलां पूण जाल्यार तांकां कालें जाय पळय ते मात्र ते उपयोग करता चडीत उपयोग करनात कित्याक म्हूण सांगल्यार जर तर तांणी ताजे उपरांत कितें घडलें म्हूण वाचल्यार तशें सांगचें सारकें जायना म्हूण तांकां कळीत आसा देखून ताजे उपरांत कितें घडलें ताजे उपरांत कितें घडलें म्हूण सांगल्यार पेद्रून जेजूक नेगार केलें आनी ताजे उपरांत कितें की घडलें ताजे उपरांत कितें घडलें म्हूण सांगल्यार जुआवन बरयल्ली सुवार्त अध्याय 21 वळू 15 तावन 19 पर्यंत मेळ्ळें गी ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಬರಲಿ ಸುವಾರ್ತ 21 जेवण जातास जेजू शिवांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो शिमांव जुवांवच्या पुता हाचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय अशें जेजून पेद्रू लागीं 3 फावटी विचारलें ताणें पेद्रून 3 फावटी नेगार केल्लें देखून जेजून कालें केलें म्हूण सांगल्यार ताका 3 फावटी अशें विचार मोग करता म्हणून ताजे भितर कितें गिल्ट आसलें पळय जेजून तें भायर काडलें आनी ताच्या मागीर ताणें जेजून पेद्रूक 3 फावटी अशें सांगलें कालें म्हणून जेजून ताका सांगलें हा. म्हज्या शेळयांक म्हज्या शेळयांक सरय कोण शेळयो कोण गे म्हूण सांगल्यार सक्कड बावार्थी लोक तांकां जतन काडूंक जेजून पेद्रूक अशें सांगलें 3 फावटी आमकां पळोवंक मेळटा हें केदळा जेजूच्या पुनर्जिवांतपणा उपरांत आनी जेजून सर्गार सोडून वयच्या पयलें सांगलें आनी त्या देखून जेजून पेद्रूक सैताना म्हूण सांगल्यार ही ताळणी कशें जेजून पेद्रू सांगलें जें कितें आतां तुवें सांगलें आसा तें तुज्या मासा रक्त्या वरवीं आयिल्लें न्ही सर्गींच्या बापा मुखांत आनी त्या देखून म्हाका तूं ताळणी हाडटाय पळय ती कोणातावन येता सैताना मुखांत देखून जेजून पेद्रूक जर तर सैताना म्हूण सांगलें जाल्यार कोणाक म्हणलें तें ताळणी हाडटल्या सैतानाक ताणें सांगलें ताळणी जेजूकी आयिल्ली त्या देखून थोडे मनीस कालें करता म्हळ्यार हें उतर काण घेवन अशें सांगतात कालें म्हूण सांगल्यार जेजून पेद्रूक सैताना म्हळें कशें तो प्रथम पाप साहेब जावचो आमकां सगळ्यांक गेस करत काय आसा आमच्या जिणेंत आमी कालें करता म्हळ्यार मोसोर करता आमी कालें करता म्हळ्यार राग येता
आमी फटी मारता पुरा करता पूण जेजू आमकां सांडून घालिना पेद्रुने मिस्टेक केली तशें म्हणटा आसतना जेजू कांय करना पेद्रूक ताका तिरस्कार करना तुवें गी इतलो पुरो मोग करना म्हाका तुवें नेगार केल्ली तूं नाका म्हाका म्हूण सांगना तो हालेलुया 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 ताज्या बदलाक जेजू कांय करता म्हळ्यार म्हज्या शेळयांक सरय म्हणून जेजू पेद्रूक पदवी दिता कोणाक अस्कत मनशांक देव विंचता आनी तांकां तो पवित्र करता उपयोग करता ताका कशें जाय तशें आनी त्या देखून खंय एक कडेन कलिगी विशय सांगला देखून तेंत व्हडलें करचें न्ही ताज्या बदलाक जेजून पेद्रूक ही पदवी दिल्या सरय म्हज्या शेळयांक आनी तो वळतावन आमी काल पळयता ताजे उपरांत पेद्रू सुकोन पडूं नये पेद्रून जेजूक 3 फूट नेगार केलें जाल्यार जेजून कालें केलें म्हळ्यार पेद्रूक बोगसून ताका अशें सांगलें सरय म्हज्या शेळयांक म्हणून ताज्या मागीर पेद्रूक सुकोन पडला गी जेजू थंय इतलें केल्या उपरांत अविश्वासी जाला गी जालें तुमी कोणी हांगा आसली रोमाक गेल्यात गी यात्री पळयणाक युरोपाक गेल्यात गी ना गी थंय गेल्यार एक मार्बोलाचो पातोर आसा आनी त्या जाग्याक त्या पात्राक नांव कालें म्हळ्यार कोवादीस म्हूण अर्थ लाते भाशेन कोवादीस म्हळ्यार कालें म्हूण जाल्यार खंय वता ही म्हूण अर्थ कोणें सांगलें कोणाक पेद्रू गेलो सुवार्ता परगट करून रोमाक गेलो सुवार्ता परगट केली ताणें आनी ताच्या मागीर ताका कालें जालें भिरांती बगली देखून तो फाटीं भायर सरलो खंय फाटीं गांवाक आनी त्या वेळार येता आसतना एका जाग्यार जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी पेद्रून पळयलें सोमी दिसता जेजू देखून जेजून पेद्रू विचारलें कोवादीस खंय वताय आनी ताका दिसलें कालें म्हळ्यार जेजून परत्यान पट्टी कुरीस काडून घेवचो देखून थंय तावन परत्यान फाटीं उलो रोमाक आनी अकरेक ताणें कालें केलें मार्तीरपण भोगलें तकली सकयल पांय वयर करन तो मरण पावलो आनी त्या देखून ही सुकोन पडची संगत आपले मनशां सायमत आशिल्ल्यांक आमकां पातकां बक्षिल्लीं देखून आनी मुखार हांव सुकोन पडना म्हूण कोणेय घट्ट सांगूं जायना हांव प्रयत्न करता म्हूण येता हालेलुया 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 हांव प्रयत्न करता म्हज्या निर्धारांत दृढ रावता सुकोन पडल्या कांय करता पाश्चात्ताप पावता आनी बक्षाने मागता शांतीपणाची वाट म्हूण सांगला ती हांव सुकोनूच तूं पडना म्हूण सांगल्यार तो गर्व जावन आसा ते सारकें न्ही देखून सुकोन पडता हांव सुकोन पडल्यार आमी बक्षानय मागोवंक तयार आसचे आनी देव आमकां ती बक्षिता आनी आमकां सारक्या वाटेन चलोवन व्हरून शांतीपणाच्या वाटेक तो आमकां मुखारून व्हरता तें आमकां पळोवंक मेळटा पाप साहेब पवित्र सभेचे मुखेली हांच्या विशयांत आमकां कालें कळीत आसा गे म्हणून कालें कळीत आसा म्हूण सांगल्यार एक पाप साहेब प्रायमसी ऑफ द पोप म्हळ्यार सगळे बिस्प आसात संवसारांत ते सगळे कोणाच्या जाग्यार आसात सक्कड बिस्प साहेब कोणाच्या जाग्यार आसात आपोस्तालांच्या जाग्यार आसात पाप साहेब ताका विंगड वोर्द आसा की पाप साहेबाक दियोकोन आसा वोर्द पाद्राबाक वोर्द आसा ताज्या उपरांत बिस्प साहेबाक वोर्द आसा पाप साहेबाक वोर्द आसा हे विंगड वोर्द आसा की पाप साहेबाक विंगड वोर्द ना बिस्प जाल्यार वोर्द जाली परती वोर्द पाप साहेबाक कालें करता म्हूण जाल्यार इन्स्टॉलेशन ताका कालें करता म्हळ्यार त्या जाग्यार बसयता सगळ्या बिस्प साहेबा मदें तो प्रथम पाप साहेब सगळ्या बिस्प साहेबा मदें प्रथम प्रायमसी ऑफ द पोप म्हळ्यार ते सगळ्या संवसारांतले सगळे बिस्प साहेब पाप साहेबाच्या एक कोटांत आसात आनी ताज्या मुखांतर सगळी पवित्र सभा चलता ताज्या मुखांतर पवित्र सभा चलता आनी देखून पाप साहेबाक एक विशिश्ट देणें दिलां पवित्र सभेन ते कले म्हूण सांगल्यार इनफॅलिबिलिटी म्हूण सांगल्यार सुखी राईत शिकोवची पदवी पाप साहेबाक पवित्र सभेन हाचो अर्थ कालें गे म्हणून हाचो अर्थ कालें म्हूण सांगल्यार पाप साहेबान शिकयली शिकोवण ती सारकी शिकोवण तातूंत सूख आसना कशें पाप साहेब आमचे बरोबर एकलो मनीस तो सूख नासतना कशें शिकोवंक शकता कशें तो सुखी रायत शिकोवन दिवंक शकता आमच्या बरी तो मनीस मस्तू शिकला ताज्या उपरांत मस्तू जाणवाय आसा आनी ताज्या उपरांत ताका बिस्प साहेबाची वोट मेळ्ळ्या जाल्यार ताज्या कडेन मिस्टेक जायनात गी
बापसाहेब कुमसार जाता की कोणाकडे हां आणि कोणा पाद्राबाडे आणि कोणाकडे कुमसार जाता थोड्या पोटी बापसाहेबांनी दिमी घालून कुमसार जाऊनचे फोटो तुम्ही पळयला जावं पुरो एका दोळ ताणे सूक करना ती जाल्यार काला खातीर तो कुमसार जाता सुखी जातात घडतात तशें म्हणटा आसतना बापसाहेबाची शिकोण सुखी रायत शिकोण म्हणून आमी कित्याक म्हणटाव गे म्हणून बापसाहेबाची शिकोण सुखी रायत शिकोण म्हणून आमी काला खातीर म्हणटाव थोडी स्वता बापसाहेब परगट करता ती सुखी रायत शिकोण ती कशी गे म्हणून सांगल्यार तो एकलो तो पळय बसून बूक वाचून मागणें करून भायर येवन आले आज हांव ही शिकोण दिता म्हूण सांगून म्हणना एकलो तो पुस्तकान घेवन बरोवन आज हांव ही शिकोण दिता ती सगळ्यांनी पाळीजे तशें म्हूण तो सांगना तो काला करता म्हूण सांगल्यार संवसारांतले सगळे जाणारी मनीस गवळी म्हळ्यार बिसाहेब ताजे उपरांत थियोलॉजियन्स देवशास्त्र शिकलेले आनी ताजे उपरांत पवित्र सभेची चरित्र संप्रदाय ते सगळे सांगात घालून नियाळ करून सुमार तेंप काण घेतात एकच पावटी न्ही मस्त तेंप काण घेतात परत्यान आनी परत्यान त्या विशयांत मागणें करतात ध्यान करतात आनी ताज्या मागीर आलोचने परस सगळे सांगात घालतात सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कशें आशिल्लें तें पळयतात ते सगळे सांगात घालून जाल्या उपरांत अकरेक सगळ्यांनी सामात आयल्या उपरांत बापसाहेब काले म्हणटा ही पवित्र सभेची शिकोण म्हणटा हालेलुया 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 आमच्या भोंवतणीचे थोडे प्रवचनकार आसात प्रिचर्स आसात ते काले शिकोण दितात ते तांची शिकोण दितात पर्सनल इंटरप्रिटेशन पर्सनल प्रिचींग बापसाहेबाची शिकोण तशी न्ही बापसाहेबाची शिकोण ती इनफॅलिबल म्हळ्यार सुखी रायत शिकोण कालागे म्हूण सांगल्यार तातूंत मस्त ध्यान आटापून आसता पवित्र सभेच्या सुरवेर आज पर्यंत कशें सतां शिकोवन आयल्यात देखून आमी आज कितें शिकयता जाल्यार ते पवित्र सभेच्या संप्रदायाक आनी शिकोवणेक विरोध येता गी तशें जाल्यार ना जेजून कितें शिकयलां पवित्र पुस्तकांत आसा जेजून कितें शिकयलां तें संप्रदाय वापरन पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां कळटा पवित्र सभेचे बाप आसात ते कोण पवित्र सभेचे बाप सुरविल्ल्या शतमानांनी आपोस्तालांक संबंध लिंक आशिल्ले मनीस तांचे लागीं आपोस्तालां लागीं संबंध आनी संपर्क आसलेले मनीस तांकां बरें वता आसलें आपोस्तालान कितें जेजू तावन पळयल्लें आनी शिकिल्लें तें तांकां बरें वता आसलें तें तांणी कालें केलें आनी एका जनांगाच्या व्यक्तीक तांणी दिलें आनी तें तांणी बरोवन घालें थोड्यांनी तांकां कालें म्हणटात पवित्र सभेचे बाप फादर्स ऑफ द चर्च देखून हे बाप साहेब कितें शिकयता जाल्यार तो आपणा इतल्याक बसोवन कालेंगी येवन भायर सांगना भागार ते सगळे तो कालें करता म्हूण सांगल्यार लेखाकान घेता दुसऱ्या कडेन विचारता अकरेक पुरो जाणांनी वय ही सारकी शिकोवण म्हळ्यार उपरांत तो दिता देखून ही बाप साहेबाची शिकोवण इनफॅलिबल म्हळ्यार सुखी रायत शिकोवण हालेलुया 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 ही भावार्थाची स्वताची शिकोवण खंय मेळटा कातोलीक पवित्र सभेन मेळटा देखून आमच्या भोंवतणी थोडे प्रवचनकार आसतात तांणी उलोवची रीत बरी आसूंक पुरो आनी ताज्या मागीर थोडे फावटी हजापाय करून जावंक पुरो पूण आमी पळयचे ते कातोलीक सभेच्या एकवटांत आसात गी ह्या ते विंगडत आसात गी म्हणून मस्त फावटी आमी मिस्टेक करता मिस्टेक केली की म्हूण सांगल्यार ताज्या लागीं गेल्यार मस्त हजापान जातात ताचें प्रिचींग बरें आसा आनी ताज्या उपरांत तो कालें करता डेलिव्हरन्स करता बरें पूण आमी एक संगत केदाळाई मतीन दवरचें कालें म्हळ्यार तो बाप साहेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या एकवटांत आसा गी तो विंगडत गे म्हणून डेंजर काले म्हूण सांग तसले व्यक्ती आमकां सूख वाटेन व्हरूंक साध्य आसा अजापा करतात न्ही म्हूण न्ही अजापा करतात पूण अजापा केल्ल्या तक्षणा तो मनीस सारकें करता म्हणून अर्थ न्ही देखून आमी जागृत आसाचे शाणेपणान आसाचे आमी कोणाक आयकता आमी आनी ताज्या मागीर खंय वेता हे सगळे कातोलीक पवित्र सभेचे एकवटांत आसात गी ह्या आपणाचेंत राज बांदून आसात गी म्हणून तशें गेल्ल्या कडेन आमी गेल्यार बरें पूण जावं पुरो ताकतेऱ्या कडेन गेल्यार बरो करता तो आमकां आनी कोणा कडेन गेल्यार बरें करता थोडे फावटी पूण आमच्या अंतस्करणाक आनी सोम्याक आमी विश्वासी आसांव गी म्हणलें तें आमच्या मतींत आनी गमानांत आमी केदाळाय दवरूंक जाय बाप साहेबा कोण विनता जेजून पेद्रूक म्हळें तूं कडप आनी तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो अशें म्हणून ताज्या उपरांत
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಸುಲು ಪಾಪ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ 266ನೇ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏ ಪ್ರ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೋण विनता तांकां विंचता कोण कार्दिनाल विनतात कार्दिनाल सक्कडीने संवसारांत कितले पुरो कार्दिनाल आहात पळय ते सक्कडीने 80 वर्सांचो जल्म दीस आहा पळय तो जायनातले भितरले कार्दिनाल तांकां पाप साहेबा विनतात पाप साहेबा कशें विनता ती म्हूण सांगल्यार 80 वर्सां बर्तडे जावन गेल्यार मागीर ताका कालें करूं ना तो ह्या मेळींत येना तशें लागीं लागीं 200 वयर कार्दिनाल आसा संवसारांत पूण ते सक्कडी कार्दिनाल हांगा पाप साहेबा विंच्या प्रक्रियेंत येनात प्रस्तुत कितले आसा म्हळ्यार 135 आसात हे सक्कडी पाप साहेबाक विंसूंक तांकां कालें म्हणटात म्हळ्यार कॉन्क्लेव म्हळ्यार तांची सभा चलता ह्या फावटी तांतले दोग येनात ह्या फावटी तांतले दोग येनात सोमारा तावन तांची प्रक्रिया चलता कित्याक येनात म्हळ्यार दोगू प्रायेचे भलायकेचे समस्या आसा देखून तांणी आपणाक येवंक जायना म्हूण सांगलां देखून 133 कार्दिनाल आसतले आमच्या भारतांतावनी आसात कितले जाण 4 जाण आसात आमच्या भारतांतावनी कार्दिनाल आसा 4 जाण ते ह्या प्रक्रियेंत भाग घेतात हे सुरतोन आज पर्यंत 266 पाप साहेब म्हळ्यार तांकां कोण प्रेरणा दिता कोणाक विंचीचें म्हणून तुका हांव मागीर बरी बिर्याणी दिता देखून तुजो वोट म्हाका घाल ह्या तुका काल ताका डिपार्टमेंट तुका दिता हांव देखून एक डिपार्टमेंट तुका दिता म्हाका वोट घाल अशें म्हणूं काय तांकां भितर व्हरून मागीर ताजे उपरांत तांकां बायल्या मनशां कडेन परत संपर्क करूं ना तांणी भितर तासाचे मागण्याक आनी येयना आत्तां कालें म्हणलें पळय तशें म्हणूंक येना तांणी तांचो वेळ मागण्यांत करचेचे कोण तांकां प्रेरणा दिता पवित्रात्म तांकां प्रेरणा दिता देखून तांणी कालें करचें म्हळ्यार मागण्यांत आसाचें सगळो वेळ आनी तांणी मागचें कालें म्हूण सांगलां म्हज्या मोती उज वाड दी आमची पवित्र सभा चलोवन वचचे खातीर एक बरो व्यक्ती विंचून काडून म्हाका मोतीक उज वाड दी अशें म्हूण तांणी मागचें आनी त्या मागण्याच्या बळान तांणी विंचून काडचें नव्या पाप साहेबाक देखून कोण विनतानी जागी पवित्रात्मा थोडे फावटी मनशा साहेब तांतू मुखार येता ना म्हणून न्ही थोडे फावटी मनशा साहेब येता आनी कालें करता थोडे फावटी मनशा साहेबांनी थोडे वोट घालूंक पुरो पूण अखेरेक कोण विनता म्हळ्यार पवित्रात्मा ताच्या प्रेरणान पाप साहेबाक विंचें आमी पवित्र सभेच्या चरित्रांत पळयल्यार थोडे फावटी चुकी घडलेले आसात ना म्हूण न्ही दोग जाण खाले म्हूण सांगल्यार एकल्यान अशें आतां सांगले बरीत तो विंचोन आयिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा कोण सकाळी पाप साहेब जावं येता लायक मनशांनी पाप साहेब जावं येत की लायक मनशांनी पाप साहेब जावं येत की जाता की जायना जायना पूण पवित्र सभेन जाल्यात दोग व्यक्ती ते पाद्राबान दियोकोनी न्हय आशिल्ले साहेबिनी पाद्राबांनी दियोकोनी न्हय आशिल्ले पूण ते पाप साहेब जाल्यात तांची नांवां अशीं आसात एकलो जुआंव 19 तो 11व्या शतमानांत आसलो आनी एकलो सेलेस्तीन पांचवो हे दोगी लायक मनीस हे पाप साहेब जाल्यात तांकां विंचून काडलेल्या उपरांत तांकां दियोकोनाची वोट दू पाद्राबाची वोट दू साहेबाची वोट दू दिल्या उपरांत ताका पाप साहेबा करून ताका नेमा केल्ले आमकां पवित्र सभेंत पळोवंक मेळटात तांचे पैकी एकलो सेलेस्तीन तो लायक मनीस तो एका काले गुड्या मलांनी बारी सादी जिणी जिवन आसलो घेतो मागणें प्राजीत कठीण प्राजीत अशें प्रकार जिवन आसलो ताका तांणी विसलो तूं पाप साहेब म्हणून आनी तांणे मागीर हाडल्या उपरांत नाका नाका म्हळें पूण जाल्यार ताका कालें गेली वोट ते परत दिवन पाप साहेब केलो 5 म्हयन्यांनी मागीर म्हाका हें नाका म्हणून तो गेलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 ताणें ताची देख काण गेली आनी तो म्हणलो म्हाका उतर प्राय जाली आनी देखून म्हज्या बदलाक आनी एकलो कोणी ही पवित्र सभा चलोवन मुखार व्हरूं दी म्हणून वर्ते ताजें एक कालें म्हूण सांगलां चिंतप भागी आनी कालें म्हळ्यार शांतीपणाचें चिंतप देखून म्हजे वरवीं पवित्र सभा कश्टोवची नाका देखून म्हज्या बदलाक आनी एकलो पवित्र सभा चलोवन व्हरूं म्हणून एक चिंतप पूण सांगाताच आनी एक आसा काल म्हळ्यार आमी अस्कत आसल्या वेळार जुआंव पौल II तो आतां सांत जाला
ताका अकरे अकरे काल जाताले म्हणून सांगता ताची गुमटी अशी आड पडटाली नीट दवरूं जायनात ते पार्किन्सस आसले उतरां उलयता आसतना सोमा येनात ती ताजी तरी पूण ताणें पवी सभा सोलोवन उरली कित्याक म्हळ्यार जेजून पेद्रू सांगलें तूं तर नटासतना खुशी आयल्यार सगळ्यांनी वेतलो पूण तूं प्रायसो जाल्या उपरांत आनी एकलो तुज्या पेंटा बांदतलो लुंगी या काले बैरास आनी ता मागीर तुका नाका जाल्या कडेन व्हरतलो म्हूण सगळ्या आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमी सोडून धांवचें न्ही ताचे बदलाक आमी विश्वासी रावोंक जाय जेजून तें पेद्रू दाखोवन दिलें पूण थोडे भाग्यवंत असले आसात काले म्हूण सांगल्यार म्हाका हो हुद्दो काले म्हूण सांगल्यार असो काण घेवन हांवें पवीत सभा कश्टार घालच्या बदलाक म्हज्या बदलाक आनी एकलो सोलोवन व्हरूं तेंय बरें चिंतप 60 जाणांक येना थोड्या जाणांक तें येता पूण कश्टांच्या वेळार आमची जबाबदारी सुकोवन काण घेवन दिवचें सुकोवन काण घेवन धांवचें सारकें न्ही म्हणून तें आमकां जेजून पेद्रूक सांगल्या त्या संगतीन ती आमकां पळोवंक मेळटा तें आमकां तें पळोवंक मेळटा देखून पाप साहेबांक पवित्र सभा सोलोवन व्हरच्या खातीर काड्दिनाल तांकां विंचतात आनी अकरेक ही पवित्र सभा कोण सोलोवन व्हरता गे म्हणून पाप साहेब पवित्र सभेचो मुखेली आनी त्या भायर बिस्प याजक आनी ते सगळीं आसात धार्मिकांनी पुरा पूण दिसाकी पवित्र सभा कोण सोलोवन व्हरता कोण सोलोवन व्हरता पवित्र सभा पवित्र आत्मो हालेलुया 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 पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता जेजून ताजें मिसांव ह्या संवसारांत जारी केलें आनी पवित्र सभा सोलोवन वचच्या खातीर देवान पवित्र आत्म्याक दिला आनी त्या देखून पळया पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर आमी दिश्ट गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा थोड्यांनी ह्या मस्तू जाणांनी बरें केल्लें थोडे फावटी थोड्यांनी वायट केल्लेंय आसा पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पळयल्यार आमकां पळोवंक मेळटा वायट केल्लेंय आसा देखून आमी एकल्या दोगांनी कोणेंय वायट केलें देखून सगळी पवित्र सभा वायट म्हूण सांगूंक जायना एकल्या दोगां पाप साहेबांनी कितें वायट केलें देखून पुरा पाप साहेबी पाड म्हूण सांगूंक जायना एकादो तशें जाल्ली जाल्यार पवित्र सभा केदाळागी नाश जावन येता आसली पूण पवित्र सभा नाश जावं ना कित्याक म्हळ्यार हें काम कोणाचें म्हळ्यार देवाचें काम जेजून आरंभ केल्लें पवित्र आत्मो तें सोलोवन व्हरता हालेलुया 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 देखून आमी आमच्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय आमी सोम्याची स्तुती गावंक जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार ही सभा स्थापन केल्ली सोम्या जेजून सांपेद्रू मुखांतर आनी आजुनूय ती मुंदारून येतें आसा मस्त जाणांनी प्रयत्न केला पवित्र सभेच्या चरित्र्यान कालें करूंक दगदूंक आनी त्या भायर क्रिस्तांवांक लगड काडूंक पवित्र सभा रावोवंक दोन नमण्यांनी एक बळ उपयोग कर मार्तीरपण दिवन आनी एक वेगवेगळ्या मनशांनी ह्या पवित्र सभे विरोध कालें म्हूण सांगलें वायट उलोवन राजांवाचे उलोवणे उलोवन मस्त जाणांनी प्रयत्न केल्ले आसा पूण पवित्र सभा पडोवंक ना ती पडला कित्याक म्हळ्यार ती सोलोवन व्हरची पवित्र आत्म्यान हालेलुया हालेलुया आमी सगळ्यांनी ह्या पवित्र सभेचे सांदे जावन आसा प्रोटेस्टंट काले म्हणटा ती म्हूण सांगल्यार हे पाप साहेबाची ताच्या हाची पुरा गरज ना पाप साहेबाची ताच्या हाची पुरा गरज ना आमकां कित्याक म्हळ्यार जेजून आमच्या साल्वासांवा खातीर काले दिला पवित्र पुस्तक देखून आमच्या साल्वासावाक ह्या कितें गरज आसा भावार्थाची सतां ती सगळीं कालांत आसात पवित्र पुस्तकांत आसात देखून हे पवित्र सभेचे संप्रदाय आनी ताज्या उपरांत हे पुरा पाप साहेब तें पुरा गरज ना अशें म्हणून तांणी सांगचें करेक्ट आसा आमच्या भावार्थाक कितें जायचें तें सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा सगळें आसा थोडे फावटी म्हाका थोडीं जाणां व्हिडियो धाडटात धाकटे धाकटे त्या गुरून अशें सांगलें आनी ताज्या मागीर त्या गुरून अशें सांगलें ताणें असलें चिंतप दिलें पॉझिटीव थिंकींग असलें तसलें आनी पुरो म्हणून ल्हानशे व्हिडियो धाडटात हांवें सडाव जावन ते पळोवचें नात काल्याक पळयना म्हूण सांगल्यार हातूंत नातली सतां आहात पळय संवसारांत दुसऱ्या कडेन खंयी मेळनात पुराय आसात हातूंत संवसारांत एक मात्र पुस्तक बरोवंक 1500 वर्सां लागल्यात 1500 वर्सां म्हूण सांगल्यार देवान भाग्यवंत मनशांक प्रेरीत करून बरयल्लीं उतरां हांगासर आसात सगळ्या विशयांत संवसारांत कितें सगळें मनशाचें जिवीत आटापता तें पुराय ह्या पुस्तकांत आसा देखून हांगा नातलीं सतां ती दुसऱ्या कडेन खंय नात
मागीर कित्या खातीर आमकां तें आयकताना बरें लागता उरलें काल्याक म्हळ्यार आमकां हें वाचून कळीत ना. आमी वाचूं नये सगळें, आमी पवित्र पुस्तक पुरतो वाचूंक ना देखून आमकां कळीत ना थोडे संगती. देखून आमी म्हणटा ताणें उलयलें बरें जालें आनी ह्या गुरून उलयलें बरें जालें, बारी बरी शिकोवन, कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तक वाचून कळीत ना. देखून सगळीं हांगा आसा. तशें आसतना आमकां संप्रदाय कालाक जायचे कातोलीक पवित्र सभेन म्हणलें सवाल. पाप साहेब पवित्र सभेचे बाप ही शिकवण आमकां काल्या खातीर जायचे सगळें हांगा आसा. ते काल्या खातीर जाय गे म्हूण सांगल्यार आमकां हांगा कितें आसा पळय देवाचें उतर ते अर्थ करूंक आमकां उपकाराक पडटा. संप्रदाय ते अर्थ करूंक पवित्र सभेचे संप्रदाय पवित्र सभेचे बाप आमकां शिकयतात. एक दोन उदाहरणां पळया. जेजू क्रिस्त वाहून येता आसतना एक कडेन पडलो तो. तिसरें स्तेसांव. मागीर ताका एकलो कुमो करूंक आयलो न्ही. आयलो गी हाडलो ताका. तो जावन आयिल्लो न्ही. तो जावन आयिल्लो न्ही. ताका काले गेले शिपायांनी वत्तायान हाडलो ताका बळान. नांव कालें ताजें सिरेनाचो सिमाव. वो मनीस निज मनीस गी म्हणलें सवाल. तो मनीस निज मनीस कशें कळटा? मार्कान बरयल्ल्या सुवार्तेंत आमकां पळोवंक मेळटा. काले म्हणटा सांगल्यार मार्कान बरयल्ल्या सुवार्तेंत 15वो अध्याय 21 वळींत आमकां पळोवंक मेळटा. तो कोण गे म्हळ्यार रूफ आनी अलेक्झांद्र हांचो बापय. मार्क सुवार्ता बरयता आसतना तो अशें बरयता. काले म्हणटा जाल्यार कोणाचें एकल्याचें नांव बरयना. तो कोणाचो बापय म्हूण बरयता. तो कोणाचो बापय की म्हूण बरयता. देखून हो सिरेनाचो सिमाव कोणी एकलो मनीस न्ही, तो करेक्ट मनीस चेर तो काल्या पवित्र पुस्तकांत बरयलो. आनी ताजे उपरांत आमकां ताजे विशयांत कालें कळीत आसा गे म्हणून. ताजे उपरांत कालें कळीत आसा गे म्हणून सांगल्यार तें कळीत जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळना. भावार्थाचें सत न्ही तें, पूण तो मनीस कोण कितें केलें म्हणून आमकां पवित्र सभेचो संप्रदाय सांगता. आमकां खंयचो संप्रदाय सांगता? खंयचो गे म्हणून सांगल्यार जुदान आनी सेमावन बरयले वांजेल म्हळ्यार ते हांगा नात ते. कित्याक म्हळ्यार हातून आतलें तांच्या लागीं चडीत कांय ना. त्या देखून ह्या पवित्र बायबलांत ते हाडूं ना. देखून तातूंत कालें पळोवंक मेळटा म्हूण सांगल्यार हो सिरेनाचो सिमाव कुरीस वावयलो आनी ताजे उपरांत ताका कितें बगलें जायचें. तो सुवार्ता परगट करूंक गेलो. खंय म्हळ्यार इजिप्ता सुवार्ता परगट करूंक गेलो. आनी थंय गेल्ले कडेन कालें केलें म्हूण सांगल्यार ताका कोरवंतान काट्टकरन जिवशी मारलो ताका. देखून हें आमकां पवित्र पुस्तकांत पळना, पळोवंक मेळना. आमकां तें आमच्या भावार्थाक आनी कालें म्हूण सांगल्यार साल्वां सावा गरजेचें न्ही. पूण हो मनीस कसो जेजूची सुवार्ता परगट करूंक जालो. मस्तू जाणां ताजे वरवीं प्रेरण मेळ्ळें. तो गेल्ले वरवीं इजिप्तान ताणें सुवार्ता परगट केली. मस्तू मनीस जेजू लागीं आयले. तें आमकां त्या संप्रदाया मुखांतर पळोवंक मेळटा. आनी त्या देखून आमकां संप्रदाय कितले गरजेचे, ट्रेडिशन ऑफ द चर्च ते कितले गरजेचे. पापसाहेब गरज ना म्हणटात, पापसाहेब गरज आसात. कित्याक म्हळ्यार ते फाटी फाटी येता आसतना आमकां संप्रदाय मेळटा पवित्र सभेचो. आनी खंय तर पवित्र सभा उब जाली म्हूण पळोवंक मेळटा. देखून ते कितले गरजेचे म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना थंयसर दोग स्वर आसले. एकलो उजव्या कुशीन आनी एकलो दाव्या कुशीन. त्या स्वरांची नांवां कांय कळितात गी कोणाकी? तांची नांवां कांय आसात गी? कळितात गी कोणाकी? कळीत नात. खंय कळीत जातात? संप्रदाय पळयता आसतना कळटात तांची नांवां. संप्रदायांत कितें कळटा? दाव्या कुशीन आसलो सोरू ताचें नांव जस्टस आनी उजव्या कुशीन आसलो सोरू ताचें नांव दिसमस. ह्या उजव्या कुशीच्या स्वराक काले म्हणटात म्हूण सांगल्यार ताणें जिणेंत सगळें सोरलें आनी सर्गी सोरलो म्हणटात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताणें जिणेंत सोरलें आनी अकरेक ताणें सर्गी सोरलो म्हणून. क्रिमिनल सांत वो, क्रिमिनल सांत. एक अकरेच्या घडयेक पाश्चाताप पळया गी. जेजून सांगलें ओपार आसा. ती केली म्हळ्यार थोडे सकाळीं गेले काम करूंक, थोडे 9 वरां गेले
थोडे 12 गेले, थोडे 3 वरांक, थोडे काम सोडच्या एका वरा पयलें गेले आनी तांकां सगळ्यांक एकच रितीचो सांबाळ मेळ्ळो आनी हाका पयलो मेळ्ळो सांबाळ ह्या उजव्या कुशीच्याक. जेजू तूं सर्गीच्या राज अतिरिक्त आसना म्हजो उडास कर. आनी जेजून म्हळें आयच्या दिसा तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतलोय. वैकुंठ म्हळ्यार काले वैकुंठ म्हळ्यार सर्ग. आमी पवित्र पुस्तक पळयल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा आदामाक आनी एवेक देव खंय मेळटालो? वैकुंठांत मेळटालो. खंयच्या कडेन देव आसा ते वैकुंठ म्हूण सांगल्यार सर्गींचे राज. आनी ह्या सोराक पळया 11च्या घडये पाश्चाताप भोगलो, जेजू लागीं मागलें आनी जेजून ताका कालें बसयलें, ताका सर्ग बसयलो 11च्या घडये. ताजे विशयांत आनी एक संगत आमकां पळोवंक मेळटा कलिगे म्हूण सांगल्यार जुजे आनी मरी. जेजू बाळका काण घेवन इजिप्ताक पयलीं कर वेतले आनी त्या दाळ हे सोर आसले गे मरुभुमींत. कोण सकडी मरुभुमींतल्यान येतात पळय तांकां धरून आडोवचें आनी तांच्या लागीं आसले मोलादीक वस्तू पुरा सोरचे काण घेवचे. आनी जुजे आनी मरी येता आसतना ह्या दोगांय सोरांनी तांकां रावयलें आनी ताच्या मागीर सोदतना तांच्या लागीं कालें मेळ्ळें. जुजे आनी मरये लागीं तांच्या लागीं काल नासलें, घर नासलें, छत्रांत वचोंक पयशे नासले, देखून तांच्या कडेन कालें मेळत. मोलादीक कालें मेळत, तांच्या कडेन कालें मेळत. तांच्या कडेन भांगार मेळ्ळें. जुजे आनी मरये लागीं भांगार खंयचें? तेगरे हाडलेलें न्ही, तेगरे हाडलेले भांगार रक्त बोळ आनी धूप न्ही. देखून तें जाल्या उपरांत ती मागीर दुतान सांगलें बरी जिता गेली न्ही. देखून एकल्यान वट्टाना आनी एकल्यान मुळंगी हळे तें नाका, कित्याक म्हळ्यार हो बाळूक आसा पळय धाकटो बारी तो नेणटो दिसता. देखून ताजें आमी काडचें नाका म्हणून ह्या उजव्या कुशीच्या सोरान मुळें म्हणून संप्रदाय आमकां सांगता. पूण एक बरी संगत आसा. कशें म्हूण सांगल्यार त्या सोराकी कालें आसलें म्हूण सांगल्यार एक मोवाळ काळीज आसलें भितर. सोर तलोय पूण भितर एक मोवाळ काळीज आसलें आनी 11चे घडये पाश्चातापाच्या काळीजी ताका आसलें. मरचे पयलें ताचे कालें म्हळ्यार पातक ताणें धुवन वेचे खातीर जेजू लागीं मागलें आनी जेजून ताका आशिर्वाद दिलो. आयच्या दिसा तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलोय. 11च्या घडये आयिल्ल्या की देव कालें करता म्हळ्यार पाश्चाताप भोगल्यार ताकाय सर्गीचें राज ताका फावो करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू कुर्सार मारता आसतना एकल्यान वळखून घेतलें. कालें म्हूण सांगल्यार हो निजाकी देवाचो पूत अशें म्हणून. कोण हो? कोण मनीस? कोणें वळखून घेतलें जेजू निजाकी देवाचो पूत म्हणून? जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना भुंयकांप जाली आनी ताच्या उपरांत व्हडलो आवाज जालो. देवाळाचो पडदो कालें जालो, 2 वांटे जालो. सक्कडी धांवले थंय आसले आनी जेजून मेल्ली रीत पळोवन एकलो मनीस म्हणलो हो जाल्यार निजाकी देवाचो पूत. कोणें म्हळें? शातापातीन म्हळें. शातापातीन म्हळें हो शातापाती कोण? जू देव न्ही, जेजूच्या कुळी असो न्ही हो एकलो रोमी सैनीक. शातापाती म्हूण सांगल्यार ताका व्हडली जबाबदारी आसली. तो मनीस कसो आसतालो म्हळ्यार केदाळे कडक, ताका बिरमत आसो नजो. तो कालक म्हूण सांगल्यार कुर्सार मारूंक ह्या क्रिमिनलांक वर्सो मनीस. देखून ताणें कामांड दिल्या उरल्यान सगळ्यांनी आयकचें. देखून गडासू एकदम कालक म्हूण सांगल्यार कठीण मनीस. तस जाल्यार मात्र हे शातापाती ऑफिसर करतले आनी जेजूक कालें म्हळ्यार कुर्सार मारच्या खातीर व्हेल्ले. केळकुळां केल्लीं, तामाशे केल्ले, सक्कड सोजेरां सांगता मेळोवन. आनी ताच्या मागीर ताणें विचित्र पळयलें. कालें म्हळ्यार सगळे मनीस कुर्सार उमकळचे. ते कालें करताले म्हूण सांगल्यार गाळी सोदताले, शिराप घालताले, म्हाका अशें केलें की तुमकां यशंत जावं. आनी तांणे रसले परत नाका जाल्लें उलयताले गलीज आनी पुरा. पूण ताणें पळयलें ह्या जेजूक इतले मार घाले जाल्यार कांय वायट उलयना न्ही गो. इतले मार घाले जाल्यार कांय तो कालें करना म्हूण सांगल्यार गाळी दिना, खोटेपण उलयना. ताच्या बदला तो कालें म्हणलो म्हूण सांगल्यार बापा तांकां बक्षी ते कालें करतात म्हूण तांकां कळीत ना. देखून 11 ताणें पळयलें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी ताच्या मागीर हें जाल्लें पळोवन तो म्हणलो
हो जाल्यार निजाकी देवाचो पूत कोण वो जेंतील जेंतील वो म्हूण सांगल्यार धर्माचो भायलो मनीस आनी आमकां चरित्र काले म्हणटाकी म्हूण सांगल्यार संप्रदाया मुखांतर हो मनीस परिवर्तन जालो आनी तो खंयचो म्हूण जाल्यार काप्पादोशियाचो प्रस्तूत तुर्की गांवचो तो गेलो थंयसर आनी ताणें वचून काले केलें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केली सकाळी तो जिवंत जाला म्हणून मस्त मनीस क्रिस्तांव जाले आनी हें पळयल्ल्या ह्या पिलाता मुखांतर ताणें प्रधान याजकांनी आनी काले म्हळें म्हूण सांगलें हें भारी डेंजरस हो मनीस जर तर अशी सुवार्ता परगट करीत जाल्यार सकट लोकांच्या फाटल्यान येतलो देखून ताका जीवशी मारीजे म्हणून देखून ताका वचून सोदून हाडलो सोदून गेल्ल्या शिपायांनी ताका सोदता आसतना ताज्यात घरा गेले आनी म्हणलें ओ लोंगिनस ताचें नांव लोंजिनस या लोंगिनस खंय रावता आनी ताणें म्हळें हांव तूं तो मनीस आनी ताणें म्हळें तूं आमचो एक व्हडलो ऑफिसर जावन आसुलय तूं चुकोवन वच तुका आमी धरून व्हरना म्हणून पूण ताणें म्हळें ना म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात राजा आज्ञेकाल हांव येता आनी ताका ताणें धरून हाडलो जेरुजलेमाक आनी अशें ताका जीवशी मारूंक हाडिल्ल्या वेळार काप्पादोशियांत एकली स्त्री दोळ्यांची दिश्ट नातली ती तिच्या पुता सांगता जेरुजलेमाक आयली भाग्यवन जाग्यार थंय मागल्यार आपणाक दिश्ट मेळटली म्हणून आनी थंय आयिल्ल्या वेळार तिका ह्या लोंगिनस ताका मारतीरपण दिल्लें तलवारीन कातरून जीवशी मारलो ताका तो दिश्टी पडलो तिका आनी म्हणलो स्वप्नांत ही स्त्री थंय आयिल्ली तिजो पूत अंतरलो आनी तो ताका लोंगिनस हो शतापती परिवर्तन जाल्लो मनीस दिश्टी पडोन म्हणलो तूं भियेनाका स्त्रिये तुजो पूत मरण पावलो म्हूण तूं भियेताय न्ही आळे तुजो पूत म्हज्या सांगाता आसा तुवें कालें गरजेक म्हूण सांगल्यार म्हजी तकली कातरून भायर कचऱ्यांत उडयल्या देखून तुवें ते हाडिचे म्हणून कचऱ्या डब्या उडयली ताची तकली कातरून शिपायांनी आनी ती स्त्री भायर गेली सासपोन आनी ताज्या मागीर तिणें सासपोन पळयता आसतना लोंगिनसाची तकली मेळ्ळी ती तिणें काडली बरी करून धुली आनी त्या वेळार तिका लोंगिनस परत्यान दिश्टी पडलो आनी तिजो पूत मरण पावलो तोय थंयसर ताजे सांगाता दिश्टी पडलो आनी तिणें ती तकली पाटी काप्पादोशाक व्हेली आनी ताजी तकली प्रिजर्व करून दवरल्या ह्या लोंगिनसाची पळय कशें आमकां देव वेगवेगळे संदेश दिता वेगवेगळ्या मनशां मुखांत जावं पुरो सिरेनाचो सिमांव जावं पुरो उजवा कुशीचो सोर जावं पुरो लोंगिनस जिणी परिवर्तन केल्या उपरांत कशें देव आमकां बक्षिता आनी सर्गेच्या राजाक व्हरता की म्हणून हें सगळें आमकां कशें कळी जाता पवित्र पुस्तकांत आमकां गरजाचे पूर आसातय आसात पूण संप्रदाय आमकां कुमक करता पवित्र पुस्तकांत आसलें अर्थ करूंक बऱ्या रितीन समजोवंक हालेलुया 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 सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्या खातीर दिमी गेल्या हे देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया Devoda sacramenta sustang naman kuruya purvila rupa botla ti adarya salvon vecha Ustutrisya Babartace Baltipya Sasemapa Kasimputa Urasani Stutisa Podvimai Masastasas Eka stalian persita Tuka dogancha spirita Samasami navarta Amen प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सोरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय राज करताय ससनाच्या ससना
सोम्या मंदिर तुझे सोचत सुंदर ते उगम शांत समाधानाची या तुझ्या मंदिरा जमल्या तुका वंदच्या हसूच्या सोम्या दरबाराच्या मोसो आज बुवाशिता तुझ्या येण्याक लागता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलावता तुझे घरी जियोंक फावो कर सोम्या दर्शन लाभोय धन्या तुझे घरी जियोंक फावो कर सोम्या दर्शन लाभोय धन्या सोम्या मंदिर तुझे सजत सुंदर ते उगम शांत समाधानाची या तुझ्या मंदिरा समल्या तुका वंदच्या हसूच्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आम्ही पास्काच्या आठवड्यांत आसाव सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो संभ्रम आमी चलयते आसाव. ह्या पास्काच्या काळार वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा जेजूचें पुनर्जिवंतपण पळयल्ल्या शिसांनी वचून धैर्यान परगट केलें आनी अशे लोक जायतो जेजूक पातयेवन आयलो जेजू लागीं आनी हे मिसांव जेजू आमकां आज सक्टांकी दिता. आमी ताचे साक्षी जावं ताच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्षी जावंक हे आमच्या जिवितांत आमी तें करूंक आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सोम्या लागीं आमी मागया आमच्या उतरांनी चिंतनांनी करण्यांनी आमच्या सालींत आमी जिवनच्या परिसरांत आनी वावर करच्या स्थळार सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ताचे साक्षी जावन जियो आनी सांगाताच फाटल्या आमच्या जिणयेंत आमी आमच्या मिसावांत सुकल्या उतर आमच्यात बऱ्यापणा खातीर जियोन सोम्याक साक्ष दिवंक सुकल्या उतर त्या खातीर पाश्चाताप पावया. आमच्या उणेपणाक पातकांक देवा तावन आमच्या भाव भयणींतल्यान बक्षाने मागोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून तोंडाक सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सनिचाराया
खातीर वाचता तुझ्या तोरय बापासून आमी तुका वळखता सोमियांचे सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढता आमची कातूर कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा समेस्ताच्या बापा देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें पवित्र स्नानाचे जरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनांत तस्सो तीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप बोरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुआंवची पाट सोडिना जालो तितल्यार लोक सकड विस्मीत जावन सलमावच्या मंटपान धांवून येवंक सुरू जालो तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणू लागलो इस्रायेलाच्या मनशानो तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात आमी आमचे खाशे पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलोवंक केलां काय कितें अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजाच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंतांनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो एक कुनिगराक तुमकां सोण दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बोळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान
कश्ट सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी परता. तुमची पदकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परतान तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रस्सो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाच्या पोरजे मदलो भायर उडयजे. खरेंच सामुएल दर्या प्रवचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशयेन पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच ह्या प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजी संतती थंय संवसारांतल्यो सर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेंपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे शर्शी पयलो धाडला. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रीतमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रीतमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रीतमेचे. मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची परवा करच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रीतमेचे. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रत्नांचेर ताका अधिकारी नेमलाय. आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आखे प्रीतमेचे. गोरू वासरां आनी रानवट सावजां, अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली.
सागराच्या गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळेंच ताचे आदीन तुवें केला सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले मोठे नाव ते तुझे हक्की प्रितुमेचे सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले मोठे नाव ते तुझे हक्की प्रितुमेचे उभी राहूया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दिसो आयतो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी एम्माउस्तावन पाटी आयिल्ल्या शिसांनी तो वळू वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उडो मोडटना आपणे ताची वळो कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखताव काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगा लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सत मांदूंक ते आनिकी दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमच्या लागीं कांयपणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार भाजिल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांच्या मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, ह्योच संगती तुमच्या सांगात आसलेल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रावाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हज्या विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोंसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्याचो बक्षाण्याचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर्व रस्नाक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. 3 वर्सां बर जेजूचे शीस ताच्या सांगाता आशिल्ले. ताणें दिल्ली ती शिकवणूक आनी केल्ली ती असर्यां तांणी पळयली. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत 40 दिसांनी तो तांकां दिश्टी पडलेल्या वेळार ताणें अजापा करूंक नात, पूण तांकां शिकयलें. आनी ही मोठव्या आवद्याची शिकवणूक त्या 40 दिसांनी ताणें कितें दिल्ली आसा ती शिसांचेर निजाकी वर्तो प्रभाव घालूंक लागली मात्र न्ही, बगर जें कितें पयलेंच्या 3 वर्सांनी ताणें दिल्ली शिकवण आसा ती तांकां चड अर्थ जावंक लागली. कित्याक म्हळ्यार ह्या 40 दिसांनी जिवंत जेजूक ताणें पळयल्लो आनी ताका तें आयकल्लें.
देखून या 40 दिसांनी ताणें कितें शिकयलें त्याच्या उजवाडानं फाटल्या 3 वर्सांनी कितें केल्लें आनी सांगिल्लें तें तांकां भोव अर्थभरीत जावंक लागलें. आनी ह्या संदर्भाचेर जेजू तांकां एक काम दिता. तें काम तांकां मात न्ही बगर आमकां सगळ्यांक तें कशें जालें म्हूण सांगल्यार जें कितें ताणें पळयल्लें आयकल्लें आसा हे सगळें संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत पावोवंक जाय. आज तूं वचोन करा, फाल्यां तूं वचोन करा म्हूण जेजून तांकां सांगूंक ना, पूण ही संगत सगळ्या संवसाराचेर वचोन पावोवंक जाय. आनी देखून जेजून तांकां साक्षी करून धाडले, विटनेसस. हाका पुराक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत आमी दोग साक्षी पळयता. एकलो आसा तोंटो, ताका देवाळा लागीं आपोवन हाडटले मागोवंक मनशाक चड जावन भीक मागोवंक, कित्याक म्हळ्यार देवाळाक मस्तू लोक येतात. आनी ह्या संदर्भाचेर एका तोंट्या मनशाक, अपंग मनशाक, डिजेबल्ड मनशाक पळयत आसतना लोक कांय ना तर कांय ताका दितात. ताकाय उपकारा पडटा, ताका हाडलेल्या मनशांकय उपकारा पडटा. पेद्रून ताका असली एक संगत दिली गी, ते दोळ पर्यंत ताच्या जिणेंत कितें सक्कडी भीक ताका मेळिल्ली गी, ताच्या की सडीत मापान पेद्रून ताका दिलें. जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी जिणेंत चिंतीन आसलेलें वर्तें देणें अजाप ताका फावो जालें. तो उठोन सोलोवंक लागलो. ताची प्रतिक्रिया कितें आसली ती आमी सगळ्यांनी गमानान दवरूंक जाय, उडासान दवरूंक जाय, ती करूंक जाय. तो तोंटो मनीस ताका पांयांक बळ आयिल्ल्यांत तो ताच्या घरा फाटीं धांवोंक ना, ताच्या शेजारागी आनी इतर इश्टां लागीं तो वचोंक ना. तो पेद्रूची आनी जुवांची पाट धरून गेलो. आमी सगळ्यांनी हें करूंक जाय. बरेंपण मेळटाच आमी आमच्या आमच्या जिवितांत जें कितें पाटी घडिल्लें आसा तें सोडून मुखार जेजूच्या फाटल्यान आमी वचोंक जाय. तो वेता आसतना लोक हें पळोवन जेजू, पेद्रू आनी जुवां फाटल्यान येवंक लागले. आनी तो वळो ह्या तोंट्यान गूण जाल्ल्यान एक साक्ष दिली. तो शीस जालो आनी ताज्या की सडीत मापान ते एक अवकाश जावंक पावलो पेद्रूक आनी जुवांक. कालें करूंक म्हूण सांगल्यार आनी व्हडल्या जम्याक जेजू विशयां सांगूंक. तो तोंटो गूण जाल्लें पळोवन लोक वीज पावलो. आनी त्या वेळार पेद्रून कितें केलें म्हळ्यार तो एक अवकाश कर्ण काण गेलो. कितें करूं? जेजू विशयां साक्ष दिवंक. जेजून म्हळें ह्या संगतीक तुमीच साक्ष, आनी पेद्रू म्हणटा ह्या संगतीक आमीच साक्ष. कसली संगत? म्हळ्यार आमच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक धरलो, कुर्सार मारलो, पूण ताका बापान जिवंत उठयला. ह्या संगतीक आमीच साक्ष पेद्रू म्हणलो. आमी समेजताय ह्या संगतीक साक्ष. वर्सान 2005 जावन वचोंक पुरो. ती संगत आमकां सगळ्यांक पावित्र जाल्या पवित्र सभे मुखांतर. पवित्र सभा ह्या संवसारांत मीठ आनी उजवाड जावन आसा. आनी ह्या पवित्र सभेची भुरगीं आमी मीठ आनी उजवाड जावंक जाय. कशें आमी साक्ष दिवया तागे म्हणून? हर एक पावटी अजापांत जाल्लें पळोवन साक्ष दिजे म्हूण ना. नात्यार सभार संगती आसात आमच्या जिणेंत जेजू साक्ष जावन जियो. काल एकल्याचो बर्थडे आसलो. सांजेर म्हाका तो मेळ्ळो आनी ताका हांवें विश केलें. आनी त्या वेळार ताजे लागीं विचारलें काले गम्मत आसा गी आज अशें म्हणून. ताका म्हणलो गम्मत का जालें? हांव रिटायर्ड मनीस, म्हज्या लागीं कांय बिजनेस ना आनी ताज्या उपरांत सर्तीक कांय वावर ना अशें म्हणून. त्या वेळार ती मागोवन भायर येतली. थंय आनी एकली स्त्री आसली. ती म्हणली आमच्या जिणेंत एक बरी भलायकी आसचीत व्हडलें देणें. ताजे वरवीं वर्तें कितें जाय आमकां? भलायकी आसल्यार उरलीं मस्त स्वप्नां आसतात आमच्या जिणेंत. हें बाकी उरलां, तें बाकी उरलां, आनी कालें बाकी उरलां. एक पावटी भलायकी पाड जाली जाल्यार पुरा स्वप्नां कोसळून पडटात. काल एका विशयान मात्र आमी चिंता भलायकी विशयान. आमी हांगासर आसलेलीं सगळ्यांक काय इल्लेशें सगळ्यांक चड उणें आसूंक पुरो भलायकेच्या विशयान.
पूण हांगा ही गरजी घेवन मागचे तितली भलायकी देवान आमकां सगळ्यांक दिल्या. सांगात आस इतर कांय नातल्यार कांय आमकां देवान दिल्लें आसा आमच्या जिणेंत. हांव खंयच्या विशयान म्हणटा म्हळ्यार दिर्वे, पदवी आनी ताजे उपरांत आनी इतर कितें पावर तें परा न्ही, पूण आमचे सदांचे जिवीत जिवोवच्या खातीर कितें गरज आसा देवान आमकां तें दिलां. आनी त्या देखून आमी हांगासर आयले वाज नातल्यार येवंक जाते ना आमकां. कितले मनशां आसात येवंक जायनासलेली. देखून ह्या ल्हानशा संगती खातीर आमी दिसपडते देवाक अर्घां दिवंक जाय आनी ताका आमी साक्ष जावन जियोंक जाय. आमच्या जिणेंत कितें सकडी ते देवाच्या योजनाक आड वेचत तसलें आसा. जावं पुरो आमचो स्वार्थ हेरांक पळयत आसतना कितें भितर जळटा, ह्या आमची इतर कितें सकड स्वप्नां पंथाक म्हळ्यार आमकां साथ दिनासलेली, ह्या कोणा लागीं गर्व आसा, द्वेश आसा, तें सगळें कांड भायर उडोवंक जाय ह्या पास्काच्या काळार. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या हजारांत जियेत आसतना तें सगळें पयस वचूंक जाय. आमच्या जिणयेचेर ताणें उजवाड फांकयला, देखून ते काळोखाचे संगती आमच्या जिविता भितर दवरून आमी जिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते संगती भितर आसल्यार आमचे तावन उजवाड प्रतिफलन जायना. आमी नितळ आसल्यार मात्र जिवान जेजूचो उजवाड आमचेर पडटा आसतना तो भायर प्रतिफळ जाता आनी आमी साक्ष दिवंक शकता. देखून एमिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सोमये लागीं कृपा आमी मागया, समजूंक आमच्या जिणेंत कितें सकडी वायट आसा तें काण भायर उडोवंक जायची जाणवाय आनी तशेंच बरें मन आमकां फावो करूं आनी आमच्या जिवितांत देवान कितें ल्हान व्हड संगती बरें केल्ले आसात ताका अर्घां जावन जिवन सोम्याची वळख जाता तितल्या जाणांक आमच्या उतरांनी, चिंतनांनी, करण्यांनी आनी आमच्या सालींत दिवंक सोमी आमकां फावो करूं म्हणून मागया. पापासंगी अर्पित हांव जिणी पवित्र करले बापा. सेवेक तुजे सदां समर्पी सर्वदा आमार तुका हे बापा. स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या दिबर, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या दिबर, जीवन आमचे नंदन कर. वैनासंगी भेटयता ही देणी मानंत घे ये बापा. स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या दिबर, जीवन आमचे नंदन कर. भाऊ भयणीनो, तुमचे आनी म्हजे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या नामाने महिमेत आमच्या नित्य शुभेच्छा दवा सर्वस्वर मानून घे. मोगाच्या बापाव, ह्या पास्क परबे समायर पवित्र स्नानांत नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हे बलिदान तुका समर्पिता. ते तूं दयाळायन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावोंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो. तुमच्या सभे आसो.
आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेश्वरात उभारता. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशे आम्ही करूंक पावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्व काळी आम्ही तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पूर्ण दी करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वरत्या दबाज्यान आम्ही करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोसू तो दुलोब निराप्रतिमेंड्रो संसाराचे पाप काढता तो. आपूण मरून ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povi, povi, दरबाराचो सर्वेस पोरतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावी हेता काकाचे. ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तू पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अधेता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अधेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे
पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. जरा लायजक आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणा सो भरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसरीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये संगती भगयान झुजय तिसपती भगयान धर्मदुता भगयान लॉरेन्स आनी सर कडेन तुका मान बल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमया जेजून देवाक आमचो बाप पुण्य उलो करू शिकयला ताच्या सुत्रांनी सगळ्या सांगाता मेळोवन मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची दुबातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांती वाटय. कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सुपूर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. पळया स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्यान आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तूं ये मोचित काळजांत प्रकाश मांग जिवितांत काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग. जेसू तूं ये मोचित काळजांत प्रकाश मांग जिविताचो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग. जिवन ते सर्गीचे
कटाईंचे मुर्दे बाग मोचे काळजान दुखासेचे जीवन ते सर्गीचे गतले कटाईंचे मुर्दे बाग मोचे काळजान दुखासेचे तरी जेजू सोलोक जेजू पार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मोजित काळजांत प्रकाश पांग जिविताचो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग की हांव पडता दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सिंधू कला लेता पाती हांव पडता दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सिंधू कला लेता ये जेजू भोगोस जेजू हर ये घडी सांगते जेजू जेजू तू ये मोजित काळजांत प्रकाश पांग जिवितांत काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग उपकाराटयता अर्गापाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय बिरार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय उपकार तुजो बावडूंक कसो मोकर चावी आदार तुजो उपकाराटयता अर्गापाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रम म्हणून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका वायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय ह्या भोव आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हें आमी मागता हे आमचे मागणें आयकोन घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो
तुमच्याही सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक फास्का फेस्ताचे शुभाशय पटयता. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान खरी एकल्याक तसो जिवन जेजू आशिर्वादांनी भरून दी आनी जायशीं सर्व बेसांवां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वतून दी म्हणून मागता. आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्लें भोवमानादीक बाप ओनिल सोजो फिर्गस विगार कॉर्पस क्रिस्ती फिर्गस मोडबिद्रे आनी विगार वार मोडबिद्रे तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी रेक्टर बापांच्या नांवी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. वर्ता बरीत रितीन आराधन चलोवन व्हरनो तशेंच हांगासर हें मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरीत प्रसंग तांणी दिला. तांकां तांच्या मिसांवान हांव सर्व बरें मागता. सांदान दोन आश्रयांत तांच्या सांगता वावर करचें व्हरतें भाग म्हाका आसलें आनी भोव बऱ्या रितीन थंयसर तांणी ती जबाबदारी सांबाळ्ळी जावन आसा. आतां फिरगेचें आनी सुमयाच्या मिसांवान तांणी करचें व्हरत्या कामा खातीर सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वाद वचून दी म्हूण मागता. तेर्सा आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. हांव उलो दितां आयच्या प्रधान याजक बापांनी मुखार येवचें ह्यो वाती वांचाक. सर्गींच्या मोगाळ बापा विशेश रितीन आयच्या दिसा मुर्दोम पिर्जेंत रावोन तशेंच जेवणाचे वंतीक रावोन आस्कुमो केल्ल्या सर्व दानींचेर तुजें बेसांव घाल. ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांत दिवटोनेर तांणी दवरता आसतना ह्या वातीचो उजवाड तांकां फावो जावन दी, तांच्या कुटुंबाक फावो जावन दी. ह्या कुटुंबांत अशे सकळ कश्ट समस्ये अनवारांत तूं पयस कर. तशेंच सर्व आशिर्वादांनी त्या कुटुंबांक तूं भर म्हूण आमी मागता. ही मागणी भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां सूरज फेर्नांडीस चर्च बी, सूरज फेर्नांडीस चर्च बी, फेड्रीक अनिता मेंडोन्सा पेर्नाल, फेड्रीक अनिता मेंडोन्सा पेर्नाल, चार्ल्स संतान डिसोजा मुदरंगडी, चार्ल्स संतान डिसोजा मुदरंगडी, विनिता सिक्वेरा मूडबेळ्ळे, विनिता सिक्वेरा मूडबेळ्ळे, जेसन मस्करेनस नक्रे, जेसन मस्करेनस नक्रे, डॉल्फी कॅस्टलिनो मूडबेळ्ळे, डॉल्फी कॅस्टलिनो मूडबेळ्ळे, हिल्डा सल्डाना मुदरंगडी, हिल्डा सल्डाना मुदरंगडी. अचे वर्णाचे प्रायोजक आयरीन सल्डाना बैदाळ बी, आयरीन सल्डाना बैदाळ बी. आयची पिर्जेंत रीटा पत्रावो मुंबई, रीटा पत्रावो मुंबई. आयचे मुर्दोम सेल्विटा डिसोजा पियूस नगर, सेल्विटा डिसोजा पियूस नगर, जोसेफ बर्बोजा अँड फॅमिली एरमाळ, जोसेफ बर्बोजा अँड फॅमिली एरमाळ, बेनेडिक्टा अँड पर्ल डेसा नासिक, बेनेडिक्टा अँड पर्ल डेसा नासिक, हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे, हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यात तांणी येवन वाती स्विकार करीत. ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमीत देवाक नावाड्या, फावो केल्ल्या तांकां सालो रेसा, सकट ताळयो पेटून गितां गावया. Saloresa Magne, Yesi Devon Martira Saloresa, Tanya Brairis, Bavard Gadir, Kadin Kasun Chivdilia, I come chain Kalte Magne, what the Abadirin Amidu Jachin I now, Jivo Bavard, Tirborvoso,
देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोन दी. आमच्या बेसाक श्री जावन निश्कळपण आमचे दय परजळचें कर. आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारी वडिलां दय खलतेपण आमी दाखयचें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टां अनवरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी पावाचें कर. आन बवरत्यांक चिडिल्ल्यांक सर्गीचो उसवाड देवाची वळख मेळाची कर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तारोन दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात. परीक्षेंत पास जाल्ल्या बसोत देवाक अर्घां दितात. जागो नावार जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात. बरी भलायकी फावो जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात. ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात. पॅरालिसीस जाल्लें सारकें जाल्ल्याक अर्घां दितात. डिलिव्हरी बऱ्यान जावन भलायकेवंत भुरगें फावो केल्ल्याक अर्घां दितात. ह्या बसोत आमकां मेळिल्ल्या कृपे बेसांवा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. जायत्या संगतींनी सोम्यान सालोरसा मुखांत्र आमचे दराळ बेसांवा वतल्यांत हर एकल्याक जावंक बरो आमकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो केलां. ही सर्व उपकार उडासाक आमी हाडया. देवाक अर्घां दिवया. अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, जेजूक अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, जेजूक अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, जेजूक अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, अर्घां दिव्या, जेजूक अर्घां दिव्या. सालोरसा मुखांत्र उपकार मेळचे बसोत मागोन आसात. 32 जणांक कुटुंबांत सुख शांती मेळोंक, 59 जणांक बरी भलायकी मेळचे बसोत, 6 जणांक बरी सैरीक फावो जावंक, 7 जणांक जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाबोंक, 16 जणांक भुरग्यांक शिकपांत बरी मोत दिवंक, 21 जणां भुरग्यांनी परीक्षेंत पास जावंक, 8 जणां भुरग्यांनी राग हट सोडूंक, 9 जणां भुरग्यांनी वडिलांक विधेयी जावन चलोवंक, 12 जणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 8 जणां भुरग्यांनी मोबायलांतावन पयस रावंक, 8 जणांक विजा मेळोवंक, 32 जणांक बरें काम मेळोवंक, 12 जणांक परगांवांत काम मेळोवंक, 11 जणांचें खाजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, 12 जणांक मोदीक समाधान मेळोवंक, 14 जणांक घर जागो काण घेवंक फावो जावंक, 8 जणांचें घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 7 जणांचें रीण फारीक जावंक, 9 जणांचे दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 5 जणांची वायट चिंतना पयस जावंक, 8 जणांनी वंतीक सवयतावन पयस रावंक, वायट सवयतावन पयस रावंक, 12 जणांनी आमाल पिवणे सोडूंक, 6 जणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, 5 जणांची आर्थीक समस्या परिहार जावंक, 7 जणांचें चिंतलें काम जावंक, 6 जणांची उसमोट रावंक, 14 जणांचें मौन परिवर्तन जावंक, 7 जणांक बरी न्हीद पडोवंक, एकल्याक गाडयेचें लायसन्स मेळोवंक, 7 जणांचें पोयण बऱ्यान जावंक, 8 जणांची शेळ कोंकली ताप रावंक, 17 जणांची हात पांयांची गांठी दूख गूण जावंक, 15 जणांची सर्व कुडीची पिडा गूण जावंक, 13 जणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 2 जणांची किडनीची पिडा गूण जावंक, 12 जणांची BP शुगर गूण जावंक, 11 जणांची एलर्जी गूण जावंक, 8 जणांची दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक, 13 जणांचें ऑपरेशन जावंक, 14 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 6 जणांचे केसरचे रावंक, 14 जणांचे पांयांतले खिळे गूण जावंक, 6 जणांचे शिरांची पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या तोंडांतले फोड गूण जावंक, एकल्या कॅनडाचें PR मेळोवंक,
वावरा तळार अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक मागोन आसात. जायते जाणां प्रत्येक ते सांवा खातीर मागोन आसात. तेका भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक, एका भावाक बरी सैरीक मेळोवंक, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बॉल मेळोवंक, एका भावाची भलायकी बेगीनच बरी जावंक आनी ताका पांयांक बॉल मेळोवंक, एकल्याक SSLC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक, एका कुटुंबांत माया मोग शांत समाधान आसूंक, एका भयणीची सर्जरी बऱ्यान जावंक आनी ताची भलायकी बेगीनच बरी जावंक, रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक, एका भावान ब्रेन हॅमरेज जावन बऱ्यान रिकवरी जावन येवंक, काम करूंक फावो जावंक, एका वर्साच्या 10व्या क्लासीची सर भुरगीं पास जावंक, बरें फलितांश फावो जावंक मागोन आसात. तशेंच प्रत्येक जावन आमी मागया पुढच्या दिसा चल्ल्या त्या दुष्कर्मीच्या टेररिस्ट अटॅकांत जायतीं जाणां थंयसर जायत्या मोगाच्या हांगा तांणी सांडलां. त्या लोकां पासून प्रत्येक तरान आमी मागया तस सोमी तांकां धैर्य दिवन दी, पोळ दिवन दी, प्रवासांत आसच्या सर्व लोकांक रक्षण फावो जावन दी, आमच्या देशांत भद्रती सोडून दी, विविध रितीन विविध कडेन प्रवासांत आसच्या लोकांक तस सोमी राखोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी उसारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. ह्या पद्दतीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जे कोणाक बरें पोवन बरें काम बऱ्यो संगती गरज आसात त्यो सगल्यो तांकां मेळा अशें कर म्हूण आमी मागता. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांचेर तुजें बेसांव घाल, आशिर्वादान तूं भर. सालोरेसा मुखांतर तांकां जाय अश्यो सर्व गरजो तांकां मेळा अशें कर म्हूण आमी मागता. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬೇಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ, ಅವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. कुटुंबान मुच्या, कुटुंबान मुच्या, कुटुंबान मुच्या, कुटुंबान मुच्या, जेसू जेसू तू ये राहो, तू जेसू तू ये, जेसू जेसू तू ये राहो, तू जेसू तू ये. शिकी भवर्त परमाने बरी क्रिस्तांजनी चियोन बगी मरण मरण सरकार तुझे संगता सस्नाग देवा खगोलचे बाग आम्हा समीत सांग फोकर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, जे राजम कयोन तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आणि आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्थिरा आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी भोव जावच्या खातीर एक आमच्या पातीन नमान मरी आमी मागया पापसाहेबाच्या आत्म्या खातीर. तस सोमी जिवंत जेजू ताच्या गोपांत ताका घेवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कयो, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीन जेजो. भाग्यवंती मरिये
देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमे तुझे संगत आश्रयामित तुम स्नेह आणि स्नेह फॉल जे कृष्ण जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्याक सादी तो सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. सस्नसो विषय तीतकाय सुम्या आणि निरंतर प्रकाश चेर मंगोंदी समाधानांत विषय घेऊन दे. आमेन. प्रार्थूया ये सर पदवीदार देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वडोळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराचें तुवें केलें आमच्या अवगुणाचें केणां आमी पालवायचें कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आता विशेष रितीन सर्व आमच्या पिडा शिडा जे कोणी आमच्या लागीं मागोंक सांगला हांगासर जायत्या लोकांन तांची पिडा शिडा उसारली आसात. जे कोणी आमच्या देगेन नाशे खातीर आमकां जे कितें पिडा आसा ते सगळे ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. प्रधान याजक आतां सर्व पिडेस्तां बसत विशेष रितीन मागतलो. ह्या वेळार विशेष रितीन आमची पिडा समर्पण दिवन आमी मागया. सोम्याच्या नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. प्रार्थूया सर पदवेदार आनी सासन देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालवरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचें करी भक्तिवंत जावं जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी फावो जावन दी. विशेष रितीन आयच्या दिसा हे पवित्र उदक आमच्या तकलेचेर पडटा आसतना ह्या पवित्र तेलाच्या माखणेंत आमची सर्व पिडा शिडा गुण जावन दी. तुज्या कृपेचो शिवर आमचेर हर एकल्याचेर वत म्हण आमी कालतेपणी मागता. आमेन. आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत शेळेली आमची क्रिस्तीची परबेन तुंबोर दिवून तुजी देणी. शेळेली आमची क्रिस्तीची परबेन तुंबोर दिवून तुजी देणी. एक पोट आमचो सदांच वाडयसर बावार्ता दिवो तुजे कृपेन चल. एक पोट आमचो सदां वाडयसर बावार्ता दिवो तुजे कृपेन चल. दैवीक देण्याच्या पवित्र आमचे तुमे ओहे जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर. आमकां तुरुपीत
आसा गायेली काळजां आशीव आसा तुकुली मोना राखून आसा गायिल्ली काळजां आशीव आसा मोगाव जाण तुझ्या ती आसकून कर संतोषान भरून जिवीत पावन तुक मोगाव जाण तुझ्या ती आसकून कर संतोषान भरून जिवीत पावन तुक दैवीक देण्याच्या पवित्रत्यान आमचेर तूं देवोने केला आमची सुचा दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत दैवीक देण्याच्या पवित्रत्यान आमचेर तूं देवोने केला आमची सुचा दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत ताळे उबान भरपेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटून गितां गावया वाटेपणा प्राण शांतीपण सोडले देवा मोगान पेटून राजिता दारले देवाक विस्वलोय दैवीक देण्यानी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदां स्वावुरलो ताळे उबान भरपेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान भरपेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिवामका जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा भगवंत कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.